काणी मूगुती बरयणार विल्फी रेबिंबस सादर करता क्रिस्टोफर डिसूजा नीनासम. मोगाळ वाचप्या ही धाकटीशी काणी आतां तुवें वाचूंक धरतना कसलो संबंद म्हजे आनी तुजे मदें उपजा लागी तसलोच संबंद ह्या काणयेच्या नायकाक आनी म्हाका आसलो. ताणें ताची जिणी कथा खुद्द आपल्याच तोंडान म्हाका सांगली. हांवें ती तुका वाचूंक दिल्या. ताचें नांव प्रभाकर. ताच्या जिवितांतलें पूर्ण जायनासतना बाकी उरलें एक म्हत्वाचें काम ताणें म्हज्या वांट्याक उपसिल्लें. आपल्या अती मोगाच्या एका व्यक्तीक आपणे दिवची एक वस्त ती हांवें पावीत करीजे म्हणून म्हजे लागीं ताणें उपकार मागुल्लो. ती वस्त जावन आसली धाकटीशी एक भांगाराची मूगुती. परिक्षेच्या पेपरांचें मौल्यमापन करचे खातीर हांव आनी हेर दोग म्हजे हायस्कुलांतले सांगाती मेस्त्री 4 दिसां खातीर बँगलोर पावल्यो आनी बँगलोरूच म्हजी आनी प्रभाकराची पयली भेट जाल्ली. त्या भेटे वेळी तो देदेस्प्रार आसलो. ताच्या गांवच्या कोणीय एका मनशाक तो सोदतालो. बँगलोरच्या बस निल्दाणांत म्हजे संगे आयिल्ल्या मेस्त्रींक पाटी पावूंक हांव गेल्ल्या तवळ आमी तुळू भाशेन उलयतल्या. तें आयकून हांव तांकां पावून येताना म्हजी पाट धरून तो आयिल्लो. हांव एका ल्हान मट्टाच्या हॉटेलांत रावतालो. करेक्शन करचें थोडें सर्तीक काम म्हज्या वांट्याक आनिकी उरलें जाल्ल्यान हेर मेस्त्री पाटी गेल्यार हांवें मात्र दुसऱ्या दिसा पर्यंत रावा जाय पडलें. हॉटेलाच्या प्रमुख दारा लागीं पावतनाच फाटल्यान कोणींगी आवाज करून आपयल्ल्या परी भगल्यान हांव पाटींक उलों. एक व्यक्ती म्हजे सरशी येताली. हातांत ताच्या एक बॅत आसलें. त्या बॅताच्या आदारार चलतालो. त्या व्यक्तीच्या हातपांयांक बोळ ना वा आर मारल्या म्हणलें तो चलतानाच कळीत जातालें. तोंडार दटायेन वाडल्ली खाडमिशी, पिंजकर वस्तुरां, निजाय की तो एक वाटे वयलो भिकारी तशें म्हाका सुचतालें. ताका पळोवन हांव परत घुंवन म्हज्या वाटेक लागतनाच ताणें आनी एक पावटी कसलो गे आवाज केलो आनी सरारा म्हजे सरशी आयलो. म्हाका कांय ताची वळख नासली. हो भिकेक म्हाका दसूंक आयला म्हूण लेखून आसतना उरदारा इरडा 5 निमिषां पात्र रितंड म्हूण तुळवेन सांगतना हांव घुस्पडलो. कितें? हांवें म्हणलें तुळवेनच पूण गंभीरायेन. हॉटेलांतले जण भायर भितर वेतले जाल्ल्यान मोदें बागलार रावन ताचे लागीं उलोवची खुशी म्हाका नातली. हांव तुका पयशांक दसूंक आयलां म्हूण चिंतिनाका. बस स्टँडांत तुमी उलयतना तूं गांवचो आनी वेलेंशियांत रावचो म्हूण म्हाका कळ्ळें. त्या देखून हांव तुज्या फाटल्यानच आयलो म्हणालो तो तुळवेन. म्हाका ताची लांबाय रुंदाय नाका आसली. तुका कितें उलोवंक आसा तें सांग विगी, म्हाका वेळ जालो. हांवें म्हणलें म्हजी गंभीराय सांबाळून. तशें तोंड बावलें. थोडो वेळ मौन रावन उपरांत तो म्हणालो, साबार दीस आतावन हांव एका गांववाल्याक सोदतां. भोव गरजेचें म्हाका उलोवंक आसलें. हांव आनी थोड्याच दिसांनी मोरसो मनीस. ताणें तकली पोंदा घाली. ताचें कालतेपण पळयतना म्हाका म्हजीच लज भोगली. तितल्या कठीणायेन उलोवंक नजो आसलें म्हूण म्हाका भोगलें. पूण ताका पळयतना ताचे लागीं उलोवंक मौन येनातलें. अड्डा दिड्डी वाडल्ल्या खडमिशांनी तशें चिकलान दाटलेल्या काती वरवीं ताचें तोंड विद्रूप दिसतालें. तो कसल्या तरी कळवळ्यांनी वळवळटा तें ताच्या निराशेच्या तोंडाक पळयतना कळटलें. ताचे गाल फोंडांत आसल्यार तोंडा वयलीं दाडां मां बळादीक आसलीं. जीव सगळो गळल्लो. पूण ताची लांबाय आनी दोनी भुजांच्या हाडां मदली रुंदाय पळयतना एका प्रायेर तो दडंग जिवासो जावन आसलो म्हणलें सुस्तातालें. ताचे हात भुजां सकयल उमकाळटाले मात्र
शिवाय त्या हातांनी सकत नातली. ताच्या पांयांकी त्या जिवाक वावोवचें तितलें बोळ नातलें. आपलें सगळें त्राण त्या बेतांचेर थेंकून तो उबो आसलो. म्हाका कठीण पुरासन जाल्ली. सुटका नातल्या 8 वरांच्या करेक्शना वरवीं म्हजे दोळे वळोवन गैरे जाल्ले. पाट वळटाली. एक पावटी माथ्याक थंड उदक वतून कूड कटल्यार नीट सोडूंक अत्रेकतालो. ह्या मनशाक आतां कितें करचें? तरी हांवें समाधानान म्हणलें, कितें उलोवंक आसा तर फाल्यां उलोवया. हांवें गांवांक वचचें फाल्यां रातीं. सकाळींचें काम जाताच उपरांत रातीं बस सुटता पर्यंत म्हाका पुरसोत आसा. जायत धन्या, म्हणालो तो व्हड कुशेन आनी संतोशान. हांव फाल्यां म्हणसर खंडीत वाचतां. म्हज्या कुशे शिवाय हांव खंडीत मोराना. ताणें हांसूनच म्हणलें. हसतना ताच्या सुकल्ल्या गालांचेर मिरयो पडल्यो. दाट जाल्लें नाक फुल्लें, दाडां मां विस्तारलीं. हसतनाय तो विद्रूप दिसतलो. ताचे मुखार फुड करून उलोवंक एकतरशें जालें म्हाका. तरी उतरांक मोरनाचें नांव काडच्या ताच्या उलोवण्यांत म्हाका आतुराय भोगताली. तो म्हजे लागीं कितें सांगोंक आशेता काय? तूं घडयेन घडी मोरनाची खबर कित्याक काडताय? तुजी प्राय कितली? चिकी जोरानच हांवें विचारलें. 27 वर्सां. 27 वर्सां? हां? हांव शर्मेलो. ताका पळयतना तो 50 लागीं पावला सो दिसतलो. वय धन्या, प्रायेन तुजे वरवीं धाकटो हांव, पण म्हज्या पथकांच्या प्रायश्चिता खातीर हांव असो जाला. कसली पिडा तुका? म्हज्या सवालाक थोडो वेळ जाप आयली ना. पिडा कसली म्हूण सांगू? ताचे बदलाक हांवें केल्ल्या कर्माचो फळ हांव भोगतां म्हणल्यार सारकें जायत, म्हणालो तो. तूं पातयेशी शिकी. म्हजें ग्रॅज्युएशन जालां. हां? ग्रॅज्युएशन जालां? तरी हाज्या पूण हांव हांकरेतना तो परत्यान हांसलो. वय, म्हाका पळोवनशे कोणी हें पातयेनात. पूण हांवें सांगचें सत, तरी ह्या सताचो आतां कांयच उपयोग ना. संवसारांत आवक मुगदून येता अशें भोगता म्हाका. त्या आदीं म्हज्या अती मोगाच्या मनशांक बसयली वस्त हांव ऋण आसां. ती पावीत करच्या खातीर हांव म्हज्या गांवच्या मनशाक सोदतां. मंगळुरू सुटर पेटेंत म्हजें बिडार आसा. सुटर पेटेंत खंयसर? मुन्सिपल इस्कॉला फाटल्यान. लागीं 3 वर्सां जातात हांवें तें घर सोडून. आमी थंय भाड्याक रावतले. हांव आतां थंय कोण आसात? विचारलें हांवें दुबावान. म्हजी पतीन आसा. म्हज्या मोगाचें सुंदरी. धन्या, तुमी बस स्टँडांत उलयतना तूं थंयच सुटर पेट लागसार वेलंशांत रावताय म्हणून तुज्या उलोवण्यांत म्हाका कळ्ळें. उपकार करून तुवें म्हाका कुमक करी जाय धन्या. धाकटीशी कुमक. हांवें दिवची एक वस्त तुवें म्हज्या पतीनेक पावीत करी जाय. तो 2 मेटां मुखार येवन उंदरसून म्हणालो. धन्या, दये करून तुवें जायना म्हणूंक नजो. हांव जायत्या तेंपातावन तुजे तसल्याक सदां त्याच बस स्टँडान सोदतालो. 1-2 जण मेळ्ळे, पूण म्हाका पळोवन उलोवंक सयत ते भियेले. आतां म्हाका तुजेर भरोसो उदेला. साबार वेळ तूं म्हजे लागीं उलयलोय. जायना म्हणा नाका धन्या. मरच्या मनशाची निमाणी आशा ही. निमाणी आशा नेगार करिनाका. ताणें परतून धामून म्हणलें. गरज नातल्या राटावळींनी शिरकालो काय म्हूण बगलें म्हाका. पूण हांवें आतां कूस मारल्यार म्हज्या मनशापणाक तो मोल बांदतलो म्हूण लेखून हांवें नाकुशेंच म्हणलें. वेलंशांत हांव आयले वारस नवें घर करून रावलां तितलोच.
चडावत हांव तांच्या कोणायकी वळखना, पूण तुवें दिवची वस्त कसली ती? हां, मोगती. मोगती? हां, कसली मोगती? हांव शर्मेलो. भांगाराची मोगती धन्या, म्हणालो तो हळू स्वरान. भांगाराची मोगती. भांगाराची? आतां हांव निजायकी भियेलो. ह्या मनशाक कशेपणी निसरा जाय म्हणलें हांवें खंडीत चिंतलें. आळे सायबा, हांवें तुका सांगलें वेलेंशांत हांव नवो शिवाय. तुजे तावन तसली भांगाराची वस्तू व्हरूंक तुवें भियोवची गरज ना धन्या. तो मदेंच उलयलो. म्हजे तसल्या भिकाऱ्या लागीं भांगाराची मोगती आसा तें चिंतून तुका तशें भोगचें सहज. पूण म्हजे लागीं ताची म्हज्याच नांवार रशीद आसा. फाटल्या 1.5 वर्सां हांवें भीक मागून जमयल्ल्या पयशांनी हांवें ती करयल्या. म्हज्या जिणेंत आनी कसलेय अत्रेक उरूंक नात. सुंदरीच्या नाकाक एक मोगती सोबय जाय म्हणली आशा म्हाका ताचे लागीं काजर जाल्ल्या दिसांत हांव नासल्ली. धन्या, हांव समाधानेन मरूंक आशेतां. तुवें ती ताका पावयली जाल्यार संवसारान आनी म्हाका कितेंय नाका. तुवें हें जारयेक हाडी जाय धन्या. ना म्हणूंक नजो. तुवें ही मोगती ताका दितना प्रभाकरान दिल्ल्या म्हूण सांगा जाय. ताच्या त्या विनंतेक कितें जाप दिवचें म्हणलें म्हाका सुचतालें ना. तरी त्या घडये ताचे तावन पाशार जावंक हांवें ताका सांगलें, जायत, पूण आतां म्हाका तुजें आयकूंक वेळ ना. फाल्यां दनपारां म्हजें काम जातस म्हाका तूं हांगासर मेळ आनी तुजी गजाल आसा तशी सांग. म्हाका तुजेर पाती येणी भोगली तर ह्या तुज्या कामांत म्हाका कसलेय तोंदरे ना हातून खात्री जालें तर ती मोगती हांव व्हरतां. आतां तूं वच, म्हाका वेळ जालो. इतलें म्हणून हांव गोवलो. जायत धन्या, हांव हांगासर राखून रावतां. व्हड ताळ्यान ताणें म्हणल्यारय हांवें फाटीं पळयलें ना. रिसेप्शनिस्टा कडची सावी घेवन म्हज्या कुडात येवशी मॅटां काडलीं. दुसऱ्या दिसा म्हज्या वांट्याची पेपरां मोगदातना 2 वरां जाल्लीं. जेवान तिरसून गांधीनगर येवन रातच्या बसाची हांवें तिकेट घेतली आनी हॉटेला लागीं पावतना एकाच दिसांनी म्हाका तसो उडास आयलो. तो खालच्या जाग्यार उबो आसलो. कामा मदें म्हाका ताची विसर पडली. आदल्या राती न्हीद पडटा वरेग हांव ताचे विशीं नियाळटलों. ताच्या जिणेंत कसलोय मिस्तेर आसा म्हणलो दुबाव म्हाका जाल्लो. ताचे तावनूच आयकोनशी आतुराय म्हजे थंय उब जाल्ली. म्हाका पळोवन तो हांसतना परत्यान ताचें तोंड विद्रूप जालें. आदल्या राती 20 दिव्यांच्या मस्क उजवाडाक तें तोंड सारकें जळकनातलें. पूण आज ताचेर दिश्ट घालतना म्हज्या कुडींत शिरशिरो धांवलो. ताची मुस्तायकी, ताचो जिनोस, बोळणांतलो हात चिक्के उखलून ताणें म्हाका सलाम केलो. ताका फाटीं हात उखलून तशेंच करून म्हाका फुटवालें ना. पळयतलें कितें चिंतीत म्हणून भियेलो. तरी उलयल्ल्या शिवाय निर्वोग नातलो. 1 मिनटभर हांवें आलोचन केली आनी ताका तसोच राव म्हूण सांगून हांव रिसेप्शनिस्टा कडेन गेलो. ताची थोडी सळावल म्हाका जाल्ली. ताचे लागीं मोठ्यान संगत सांगून म्हजी गरज विवरसली. सुरवेर ताणें प्रभाकराचेर दिश्ट घालून नाखुशी दाखयली. तरी उपरांत तो वळखीचो म्हज्याच गांवचो मनीस म्हूण सांगल्याक तो ओपलो आनी अशें हांवें ताका म्हज्या कुडाक आपोवन व्हरून उलोवंक साध्य जालें. वाचप्या, हाचे उपरांत हांवें बरोवची कथा ताचे थावनूच आयकोवची बरी म्हूण लेखून ताच्या उतरांनी हांगासर लिखल्या. म्हज्या जल्माचें नांव प्रभाकर न्हय, मधुकर. पूण म्हजें सवें आनी निमाणें काजार सुंदरी लागीं जाताना हांवें प्रभाकर म्हणलें नांव घेतलें जाल्ल्यान तेंच नांव आतां कायम उरलें. म्हाका म्हज्या भुरग्यापणाच्या दिसांचो सारको उडास ना. बापय म्हजो म्हज्या बाळपणारच सरलो खंय. हांव दुसऱ्या क्लासीन शिकतना म्हजी आवय अंतरली. ह्या वेळी बंबईंतल्या म्हज्या मावळ्यान मंगळुरांतलो आमचो ल्हान घर जागो विकून म्हाका बंबई व्हेल्लो. ताका वाटची 5 जाणां चेडवांच आसलीं. फकत 4 दीस म्हाका ताणें आपल्या घरांत रावयलें.
उपरांत गांववाल्याच्या एका हॉटेलांत कामार लायलें. थंयसर जेवण खावन थोडे पयशे म्हाका मेळटाले. अप्रुपशें हांव मावळ्यागेर पावल्यार ती म्हाका हुंगानातली. भुरगीं सयत वाटेर मेळ्ळ्यार लेकिनातली. आमचो घर जागो विकून मेळलेल्या पयशां विशीं तांणी खबर सयत काडली ना. विसारचें धैर्य म्हाका नातलें. हॉटेलांत कामाक लावन रावूं की थंयच आसरो करून दिवन म्हजी खबर सोडली. आनी हांव हॉटेलांत एक जीव सदाशिव अशें जावन दीस काडटलो. हॉटेलांत म्हजे बराबर कामाक आसचे चेडे गांवचेच जावन आसून दिसाक काम करून राती इस्कॉलाक वचून शिकताले. हाका हॉटेलाच्या धन्याची परवणगी मेळटाली. तशें सर्तीक कुमोकी मेळटाली. अशें तांचे संगी म्हजी जिणी मुंदरसून गेली. दिसाचें काम, रातीचें शिकप. मोदें वेळ मेळ्ळो तर वा रजेचो दीस तर आमी आमच्या हॉटेला कुशीन आसच्या धन्याच्या व्यायामशालांत व्यायाम करतले. तवळ आदल्या दिसांचो म्हाका उडास येनातलो. मुखल्या फुडाराचो हुस्कोस नातलो. दीस कसो सुरू जातलो, कसो आखेर जातलो म्हणलें हांव चिंतिनातलो. म्हज्या भोंवतेच्या संवसाराची वळख जावंक म्हाका थोडीं वर्सां लागलीं. ह्या वेळार हांव कॉलेजीक सेरवाल्लो. तरणाटपण सुरू जाल्लें. व्यायामा वरवीं आनी हॉटेलाच्या खाणान हांव म्हज्या प्रायेवर निसड फुललो. जिवान तशें मोतीच्या बदलावणे संगी ताळमुळांतली चिंतना म्हाका दसूंक लागली. पयशे आसल्यार मात्र मनीस, तसल्याक मात्र मान मर्याद हें म्हजें थंय दृढ जालें. म्हजी कॉलेज संपली. म्हजो धनी भंगार मनीस. हांवें ताका मोस केल्लो ना. ताणें म्हाका उणें करूंक ना. म्हजी कॉलेज जातच ताणेंच म्हाका आपोवन सांगलें, मधुकर, आनी तूं ह्या कामाक रावचें नाका. मुखार कसली आलोचना केल्याय तुवें? आलोचना जायत्यो आसल्यो म्हज्या मतीन. पण खंयचीय पावची तसली आलोचना धरून मुखार वेचेन त्राण जावं पयशे जावं म्हजे लागीं नातले. बंबय ऑफिसांनी काम करून दीस काडचें जिवीत बघून हांव नेणा तरी पळोवन म्हाका कळीत आसलें. पयलें एक काम, उपरांत घर, बायल, भुरगीं ही सर चिंतना कॉलेज जाल्या नंतर म्हज्या मतीन गुंतालीं. येदोळ म्हाका तसली खंत नातली. हॉटेलांत घोळचें, थंयच जेवचें, न्हिदचें. आतां असलें जिवीत म्हाका शिकप्याक सजानातलें. पूण करचें तरी कितें? सदांच हांव चिंततालो आनी सपनयतालो. बॉम्बेंत हांवें एक घर घेजय तर आनी हांवें 15 वर्सां तरी गोळा जाय. तितल्यार म्हजें अर्दें जिवीत सोंपतालें. तर काजार, बायल, भुरगीं, कुटांब. बॉम्बेंत शिकप मुख्य न्हय. पयशे करची विद्या मुख्य हें हांव जाणा आसलो. देखून तसली विद्या शिकोवंक आनी तसले पयशे जोडूंक हांव चिंततालो. म्हज्या मतींतली चिंतना पारखूनच म्हणलें बरी. म्हज्या धन्यान म्हाका वाट दाखयली. तो म्हणालो, तुज्या लागीं डिग्री आसा, पूण तसली डिग्री आसून भायर तावन हांगा आयिल्ले हजारांनी आसात. हांव तुका एक चीट दितां. ती घेवन तूं लक्का शेट्टी लागीं वच. ह्या हॉटेलाचो धनी हांव, पूण म्हजो धनी तो. तुजे तसल्या तरुणांक पोंत पावोवंक ताचे लागीं जायत्यो वाटो आसात. अशें हांव लक्का शेट्टीच्या वर्तुलांत शिरकालो. लक्का शेट्टीचें नांव हांवें आयकल्लें. ताच्या दुडवा विशयांत, ताच्या कामा विशयांत, ताच्या कारबारा विशयांत म्हजे सांगाती केदाळे उलयताले. नशीब म्हळ्यार लक्का शेट्टीचें. हॉटेलांत ग्लास दिवन आसलो तो आज मुंबय शहरांतल्या अर्द्या हॉटेलांचो धनी. व्हडले व्हडले हिंदी पिंतुराचे निर्मापक पयशां खातीर ताच्या लागीं येतात. जायते सरकारी आडळतेदार ताच्या मुठींत आसात. लेखमीक नातलेल्या काळ्या दुडवान मुंबयंतले राजकीय तो हालोवंक शकता अशें उलयताले. तसल्या मनशा लागीं म्हज्या धन्यान दिल्ली ल्हानशी एक चीट घेवन ताच्या कोलाबाच्या बंगल्याक हांव पावलो. लक्का शेट्टीचें नैज चित्रण म्हज्या मतीन रुपीत जाल्ल्या चित्रवर्णी विभिन्न आसलें. बारीक जीव ताचो, 6 फूट लांब, तोंड लांबशें जावन केदाळे गंभीर, लांब काळे केंस तो पाटी उगयतलो. धवो पैजाम आनी तसलोच कुर्ता न्हेसतलो. ताच्या लागीं सगळ्या बॉम्बेक हालोवचे तितले पयशे आसतीत म्हणून पयले फावटी ताका पळयलो कोणीय सांगचो ना. पूण ही खरी संगत जावन आसली. कोलाबाच्या बंगल्या भितर सरतना ताचे भोंवती राक्षसा कास्ताचे 6 जण अंगरक्षक आसले.
चड वेळ ताच्या कदेलार तो बसलो ना. हांवें हाडलेली चीट म्हजेच करना ताणें वाचयली. उपरांत 1 मिनट भर म्हाका तीक्ष्ण दृश्टेन पळोवन बंगल्याच्या मॅनेजरा लागीं तो उलोवंक लागलो. हांव ताचे समोर उबोच आसलो. म्हजे बरेच ताचे अंगरक्षक ताचे भोंवती उबे आसले. तो आनी मॅनेजर कितें उलयताले हांव जाणा. फुगास हांव हाडच्या तसल्या वातावरणांत उस्वास बांदून म्हणले परी हांव थोडो वेळ रावलो. एका दिसांनी लक्का शेट्टी कदेला वयलो उठलो. मॅनेजर आनी अंगरक्षक ताका वाट सोडून कुशीक वंदवाले. उठलोच कोणाय की नासतना तुर्तान शीद बागला भायर सरलो. ताच्या फाटल्यान ती पाटलामी गेली. कूड खाली जालें. कितें जालें म्हणलें कळनासतना हांव थंयच रावलो. तितल्यार शेट्टीक आपोवन हाडूंक गेल्लो मॅनेजर परत आयलो आनी एका मेजा सरशी आपयतना म्हाका ताच्या मुखल्या कदेलार बसूंक इशारो दिलो. म्हजे लागची चीट घेवन ताणें परत्यान वाचली. मॅनेजर सादारण म्हातारोच म्हूण येत, पूण जिवांत धडंग आसून त्या कामांत हेळ्ळां म्हणलें फारकी येता. कसलें काम जाय तुका? तकली उखलून म्हाका पळयत ताणें सवाल केलें. कसलेंय जाता धन्या. हॉटेलाच्या धन्यान सांगले परी हांवें जाप दिली. कसलेंय जाता म्हणल्यार हांगासर येताना आपूण कसलें काम करतलो म्हणून तूं चिंतून येवनाय गे? तशें कांय चिंतूंक ना. म्हाका एक काम जाय. तुमी दिल्लें काम करूंक हांव तयार. हांवें जाप दिली. कदेलाक वणकून थोडो वेळ तो म्हाका पळोवंक लागलो. हांवें ती दिश्ट बदलिली. मुंबयंत तुका कोण आसात? कोणी नात. एक मावळो आसलो. तो आतां सरला. ताच्या भुरग्यांक आनी म्हाका तितलो बरो संबंद ना. गांवांत खंय तुका? मंगळूरच्या मंगळदेवी लागीं. पूण म्हज्या धाकट्या प्रायार आवय सरल्या फरा म्हाका मुंबय आपोवन हाडलो. त्या नंतर हांव थंय फाटीं वचूंक ना. हांवें दिवच्यो जापी तो कान दिवन आयकतलो. म्हजी खंत करताली. तूं खंय गेल्लोय, कितें करताय म्हूण विचार करताली. कोणीय नात म्हणलें समजोवंक तो सवालां करता म्हूण म्हाका कळीत जालें. लक्का शेट्टीच्या वेवहारांत असल्याच मनशांक तो कामाक घेता आनी तसल्या कामांनी मात्र पयशे करीत. हो इशारो म्हज्या धन्यातावन म्हाका पयलोच मेळलो. ताचीं कामां रिस्केचीं. ताचीं कामां रिस्केचीं. तूं तुर्तान पयशे करूंक आशेताय तर असल्या कामांक मात कबलात दी. नातर हेर दिसपडटी कामांय ताचे लागीं आसतलीं. विचारून पळय. अशें म्हज्या धन्यान तेळसिल्लें. पूण म्हाका तुर्तान पयशे खरे जाय आसले. जाता तितले बेगीन मुंबयंत म्हज्या मावळ्याच्या भुरग्यांनी रावच्या हालीं मुखार हांवें एक फ्लॅट घेवंक जाय आसलें. फ्लॅट घेतल्या उपरांत म्हज्या मावळ्याच्या धुवांनी मसोर करी जाय. हॉटेलांत ग्लास दिवन आसलो आज फ्लॅटांत रावता म्हणून जळा जाय. आनी तवळ हांवें तांकां भितर आपोवन म्हज्या फ्लॅटांत आसची विदेशी टीव्ही, स्टिरियो, फ्रिज, गॉड्रेज हें सर दाखय जाय. आनी तांणी म्हाका तांच्या घरांत 4 दीस रावून धांवडयल्लो उडास काडी जाय. इतलें सर्व हांवें करी जाय तर तुर्तान जोड येत जाल्या पयश्या वरवीं मात्र साध्य. हांव सर्वांकी तयार जावनूच त्या बंगल्याक पावलो. मॅनेजराचे हेळिल्ले गिदा दोळे कितेंगी म्हज्या तोंडार सोदताले तें म्हाका समजतालें. थोड्या मौना नंतर तो म्हणालो, बॉसान तुका काम दिवयेत म्हणलां. पूण तुका काम दिवचें वा दिनासतना रावचें म्हजे लागीं आसा. तो थोडो वेळ रावलो. हांव ताकाच पळयत बसलो. तो उलयलो. लक्का शेट्टीच्या हाताखाल कसलीं कामां चलतात जाणाय? आयकून थोडें जाणा म्हणलें हांवें हळवायेन. उपरांत धैर्य घेवन हांवें सांगलें, सर म्हाका पारकोंक तुवें चड वेळ घेवचो नाका. हांगा येतानाच हांव एका तीर्मानाक आयलां. कसलें काम तुमी म्हाका दितात तें हांव करूंक तयार. म्हजे वरवीं तुमकां लुकसाण जावचें ना.
तो एक पावटी म्हजे कुशीक बागून परत उणकून बसलो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर तूं विशय जानाय विवरसून सांगचें काम उरलें. पूण इतलें मात्र हांव तुका सांगता की एक पावटी तूं ह्या वर्तुला भितर आयल्या उपरांत पाटीं वचत जाय तर तुजी कुशी चलची ना. एकच आमी तुका धाडी जाय ना तर तुवें जीवघात करून घे जाय. एकच आमी तुका धाडी जाय ना तर तुवें जीवघात करून घे जाय. ताच्या उलोवण्याच्या धारीन म्हज्या काळजान तोपलें बरी जालें. पयशे म्हाका जाय आसले पूण मरणाचें चिंतूंक नाका आसलें. मर्यादीन 8 वरां ऑफिसांत गोंयच्या ग्रॅज्युएटांक हांवें पळयलां. बायल भुरग्यांक घेवन ते हॉटलाक आयिल्ले तवळ भुरग्यांनी मागचीं खाणां दिवयतना तांच्या तोंडार मिरयो पडटाल्यो. फुडाराच्या खर्चाचें लेखस तांचें जिवीत सगळें गिळटालें. म्हाका असलें जिवीत नाका आसलें. फास्ट मनी, फास्ट मनी, बिंदास लायफ. हेंच हांव आशेतालों. मॅनेजराक हांवें संमती दिली. साबार सवालां ताणें केलीं तरी हांवें समाधानाच्यो जापी दिल्यो. आखरेक म्हणालो तो, उडास दवर. तुज्या डिग्री खातीर तुका हें काम फावो जावंक ना. बॉसाक तुजी पर्सनॅलिटी पसंद जाल्या. त्या शिवाय तूं तुळू, कन्नडा, इंग्लीश, हिंदी, मराठी वाचूंक आनी बरोवंक जाणाय. देखून हजारां लेखान जोडयेत तसलें काम हांवें तुका दिवेत. तुवें बॉसाच्या वर्सोवाच्या बंगल्यांत रावत जाय पडटलें. त्या बंगल्याक तूं गेल्या नंतर तें आयकल्लें पळयल्लें तुज्या कुडींत जीव आसता पर्यंत दुसऱ्यांक सांगूंक नजो. एकादा वेळा कानुनाच्या हातींतून शिरकलोय तरी मेल्यारी ओडना तुज्या तोंडांतून कसलेंय भायर येवंक नजो. जर हातून कितेंय उलटें घडलें, भ्यान तुवें कितेंय सांगूंक चिंतलें, तुवें तें सांगच्या आदींच मरण तुज्या मुखार येतलें. तुवें तें सांगच्या आदींच मरण तुज्या मुखार येतलें न्हू. हाका तूं तयार आसाय तर हांव तुका कामाक घेतां. इतल्या सुडाळायेन तरी गंभीरायेन उलोवन मॅनेजर म्हज्या तोंडाक त्याच तीक्ष्ण नदरेन पळयत बसलो. कुडी भितर म्हज्या कितेंय चलतालें. सिनेमांनी गुंडांच्या हाती कश्टोवचें वा पुलिसांच्या हाती दोगदोणी बगची थोडीं दृश्यां म्हज्या दोळ्यां मुखार घुंवलीं. नियंत्रीत हव्याच्या त्या कुडांती हांव पूर्ण गमेल्लो. पूण तोंडार हांवें कितेंच दाखयलें ना. हांवें ताच्या सर शर्तांक सय घाली. म्हजें नवें जिवीत सुरू जालें. वार्सोवाच्या बंगल्यांत हांव लक्का शेट्टीच्या अधीन जाल्या उपरांत म्हजी जिणी बदल्ली. लक्का शेट्टीक बंबईंत 3 बंगले आसले. पाली हिल्लांतल्या रायाळ बंगल्यांत तो आपल्या कुटुंबा संगी रावतालो. हांगासर आपल्या वेवहारा बाबतींत तो कोणायकी भेट दिनातलो. कोलाबांत आशिल्ल्या ताच्या दुसऱ्या बंगल्यांत स्मगलिंगाची आनी हेर कामां उक्त्यान चलतालीं. वार्सोवांतल्या 3ऱ्या बंगल्यांत शेट्टीच्या परवानगे शिवाय कोणायकी प्रवेश नातलो. हांगासर ताची गुप्ती कामां चलतात म्हणून हांवें आयकल्लें. बंबईंतलीं शेट्टीचीं हॉटेलां ती नांवांत एकीद मात्र, आपलो काळो दोडू धवो करचे खातीर. पूण ताचो प्रमुख वेवहार दुसरोच आसलो. तो कसलो आनी कितें म्हणून सट्टाव कोणायकी कळीत नातलें. वार्सोवाचो बंगलो 2 माळयांचो. सकयल आसल्याक वयल्या माळयेर कितें चलता तें कळीत जायनातलें. शेट्टीच्या लागशिल्ल्या मनशांनी मात्र थळाच्या कुडांक येवीत वचीत. ह्या शिवाय वयल्या माळयेच्या खंयच्याय खासगी कुडांक वचूंक शेट्टीच्या हुक्मे शिवाय कोणायकी परवानगी नातली. तो बंगलो एका विस्तार कंपावंडा भितर आसलो. चाराय कुशीन उबार दोरो, रूख झाडां दटायन वाडल्लीं आनी तांच्या मदें आसलो हो बंगलो भायल्या लोकांक फारको बारको दिसतलो. 24 वरांय मुखल्या गेटीर पारोत चलतलो. बंगल्याच्या चाराय कोणशांनी 4 अल्सेशन पेटे दीस रात भोंवन आसतले. सुरवेचे 2 म्हयने अशेंच बंगल्याक येवन वचून पाशार जाले. म्हाका नम्यारलो सांबाळ चलतलो. ते दळपर्यंत कसलेंय काम म्हज्या वांट्याक आयलें ना. मात्र न्ही, बंगल्यान कितें चलता म्हणलें आयकून जावं पळोवन जावन म्हाका कळलें ना. हांव सर्तेक रागतलो. आनी एका दिसा ती सर्ती आयलीच.
त्या बंगल्याचो मॅनेजर म्हजे लागीं त्या दीस घंटोभर उलयलो. ताणें म्हज्या वांट्याक दिल्लें काम जाणा जातस हांव शिरी चुकलो. असलो एक वेवहार हांवें रावच्या बंगल्यान चलता म्हणलें फाटल्या 2 म्हयन्यांनी हांवें सपनांतय चिंतूंक नातलें. आतां तें खरें जाल्लें मात्र न्ही. हांव तातूंत प्रमुख पात्र घेवंक तयार आसलो. हांव ताणें दिवचो सांबाळ घेतां. तांच्या हर एक फर्मानाक जा खरी नासता खाल जाता म्हणून हांवें पयलींच भास दिल्या. आतां पाटी सरोवंक अवकाश नातल्या गोंदळांत हांव शिरकाल्लो. दक्षिण कन्नड जिल्ल्याच्या उप्पिनंगडेंत म्हाका एक सैरीक आसली. ती सैरीक पक्का जाल्ली. हांवें कमलाक्ष म्हणल्या नांवान थंय वचा जाय आनी त्या चेडवा लागीं काजार जावन 2 दिसांनी त्या म्हज्या व्हंकलेक घेवन ह्या बंगल्याक पाटी येजय. म्हजें काम इतलेंच. म्हाका सैरीक उलोवंक पुअम्मा म्हणली एक स्त्री त्या गांवांक पयलींच गेल्या. हांव तिचो पुतण्यो जावन आसतलो आनी ती म्हजी मावशी. म्हाका बंबईन जावं गांवांत जावं कोणी संबंदिका नात. आसा ती एकलीच मावशी. तीच मुखार पडून हें काजार करयता. व्हंकलेच्या घरच्या लागीं हांवें कितें उलय जाय, तांच्या सवालांक जापी कश्यो दी जाय हें सर मॅनेजरान म्हाका विचारसिलें. कोणाय कडेन सर्तीक उलोवंक नजो. कितेंय उलोवचें आसल्यार तें पुअम्मास करता. आपणाक बंबय एका मिल्लाच्या ऑफिसांत क्लार्काचें काम, कुर्लांत एक ल्हान घर, इतलें गरज पडल्यार मात्र सांगा जाय. कसल्याय दुबावाक इडें दिनाशें गंभीर आसा जाय. काजार जातस व्हंकलेक आपटचें सोडू उलोवंक सयत धैर्य घेनाय. काजार जाल्ल्या दुसऱ्याच दिसा चेडवाक घेवन हांवें आनी पुअम्मान बंबय वारसो अशा बंगल्याक येवचें. उपरांत कितें करी जाय म्हणलें फाटीं पावतास कळटलें. ह्या म्हज्या कामाक 10,000 रुपये बोनस जावन मेळटलो. 10,000. 2,000 भायर सरतना आनी 8,000 फाटीं पावल्या नंतर. हांवें दीर्घ स्वास सेवलो. म्हज्या जिवा भितर जावच्या भोगनांची खुणां म्हज्या तोंडार दिसतीत म्हणल्यार भियान हांवें मॅनेजरा हुजरी हांसचें प्रयत्न केलें. पूण तो असल्या बांयतलें पुरा उदक पियेल्लो मनीस हांसून म्हणालो, तुवें भियोवची गरज ना. चडून कांय जावचें ना. पुअम्मा ह्या संगतींनी बरीच हेळ्ळ्या. हाच्या आदीं आमचे खातीर असलीं काजारां तिणें डजना गटल्यान केल्यांत. तूं मंगळूर पावतना बस्सा लागीं तुका ती मुखार येतली. तुजी फोटो तिचे लागीं आसा. तिची फोटो तुका भायर सरतना दिता. मंगळूर तावन उप्पिनंगडेक तुका ती व्हरतली आनी एका वळखीच्या घरा रावयतली. भियेनाका. वेळा वेळा जाय जाल्ली माहेत दिवन ती तुका सांबाळटली. आनी तूं चडून हें बिलकूल घडचें ना. तुवें चिंतचें नाका आमी तुका सोंड घालतले हांव म्हणून. कसलोय वेवहार कोर्तीक वा पुलिसा पर्यंत पावोवंक शेट्टी बिलकूल अवकाश दिना. तुवें आतां वचयत आनी फाल्यां मंगळूर भायर सरची तयाराय करयत. भायर सरच्या 1 वरा आदीं हांगा येवन तुवें जाय जाल्ली माहेत, तिकेट आनी पयशे घेवन वचयत. उडास्तवर हांवें तुवें हांगासर उलयल्लें आमच्या मदेंच आसतलें. सपनांत पासून तें भायर पडचें ना. इतलें सांगून ताणें वचूंक इशारो दिलो. अशें हांव दुसऱ्या दिसाच्या बस्सार म्हज्या पयल्या काजाराक न्हवरो जावन मंगळूर भायर सरलो. मॅनेजरान हें काम म्हाका उपसिल्या उपरांत नाना ती दुबावाची खावजेणीची चिंतना म्हाका दोस्ताली. आपूण शिरकान तर म्हजी गत कितें जाताली म्हणलें चिंतना म्हाका बेन दिसतालें. असले एका कामाक आपणें देवानाय आसलें म्हूण भोगतालें. पूण केदाळय व्हड गोंदळांत हांव शिरकालां म्हणून हांवें लेखिल्लें गी तितल्याच सुलाबायन हांव सुटून गेलो. रगड्या विनें म्हजें काजार जाल्लें. जायतें चिंतून जायती तयाराय हांवें केल्ली तरी कसल्याची गरज पडली ना. सावाल हांव विसरूंक मनशांच नासली. हांवें काजार जावच्या व्हंकलेचें घर आनी घरच्या मनशांक म्हज्या मतीं राज करून आसलें भें पयस दवरलें. एकदम पापाची मनशां तीं. 5 चेडवां आनी ते एक धाकटे चेरके. दिसाक एका जेवणाची गती सारकी नातली. प्रायेक पावली 2 चेडवां बिडियो बांदतालीं आनी त्या पयशांनी घर चलतालें. बापूय तांचो कसलेंय काम करिनातलो. वयल्यान नाकभर सोरो पियेतालो.
आवय सदां पिडेस्त. पुवम्मान काजारा बाबतीं 500 रुपये तांकां दिल्लो. तांकां सर्ग मेळिल्ल्या तितलो आनंद जाल्लो. घरांतल्या जोडच्या एका चेडवाक भायर धाडी जाय पडटा म्हणली मात्र खंत तांकां. वाडलेलीं चेडवां काजार जावन भायर वचूंक एका पांयान म्हणल्या बरी तयार रावलीं. तांतल्या व्हडल्या लागीं जमुना लागीं हिंदू शास्त्रा प्रकार कसली गद्दाळाय नासतना म्हजें काजार जावन गेलें. पुवम्माच्या बुदवंतकायेक हांव मेसवालो. असल्या काजाराक तसल्याच चेडवांक ती सोदताली म्हणलें म्हाका सुचतालें. बॉम्बे व्हरून कितें केल्यार विचार करूंक तांक ना तसलें घर तें जावन आसलें. बॉम्बे म्हणल्यार आपल्या दिश्टी भायर थंय येवचें सोड्या त्या विशीं चिंची सकत सयत तांकां नासली. असलीं मनशां कसलीं सावलां म्हाका करतात. निजायकी सांगचें तर पुवम्मान दिल्ल्या 500 रुपयां खातीर काजारा विणेंच तीं चेडवाक धाडूंक तयार आसलीं. कोण जाणा अशें कसल्याय रगल्या विने आमची राटावळ मुगदाली. दुसऱ्या दिसाच पुवम्मा हांव आनी म्हजी नवी व्हंकल बॉम्बेक भायर सरन तिसऱ्या दिसा सांजेर वार्सोवाच्या बंगल्याक पावल्या. आनी 2-2.5 म्हयन्या नंतर पयले फावटी त्या बंगल्याच्या पयल्या माळयेक चडचें भाग म्हाका फावो जालें. त्या माळयेर मोदें साल आनी दोनीय कुशींनी 2-2 आनी 4 विंगड कुडां आसलीं. तांतल्या उजव्या कुशीच्या एका कुडाक म्हाका धाडलो आनी म्हज्या कुडा मुखारच आसलेल्या दाव्या कुशीच्या कुडाक पुवम्मा आनी जमुना गेलीं. भितर रिगतना तें कूड मुनोवंक कश्ट जालें. सारकें सांगचें तर तें एक बॉम्बेंतल्या हेर फ्लॅटा परींच आसलें. भितर एक ल्हान साल, एक रांदपाक कूड, मोहरी आनी एक डबल कॉट आसलें, न्हिदचें रूम. बेडरूम एकदम विशाल आसलें पळोवन म्हाका विचित्र दिसलें. पूण तिच्या 4 कुशींनी मोलादीक पडदे वयर तावन सकयल पर्यंत उमकाळटाले. मदगात दाट गजडी तशें रंगाळ उशांनी सजल्लें कटलें. जाय जाल्ल्यो रायाळ सवलत्यो सर्व तांतू आसल्यो. कितेंय चिंतिनासतना हांवें वस्तूर बदलून न्हावंक गेलो. नाण जावन केस उगयतना नानांतलीं चिंतनां म्हज्या मतींत घुंवूंक लागलीं. हांगासर चलता तरी कितें? आनी मुखार आपणें कितें करूंक आसा काय? दुबावी सवालांक जापी मात्र जळकल्यो नात. तितल्यार दाराची खांपीण वाजली. हांवें दार उगडतना मॅनेजर भितर आयलो. सुरवेर ताणें म्हज्या यशस्वी कामाक होगळीक उसारली. उपरांत गंभीरायेन म्हणालो, शेट्टीच्या धंद्यांत मुख्य पात्र तुवें आस्तावन खेळोंक आसा. आज राती 12 वरां तुज्या व्हंकलेक घेवन पुवम्मा हांगासर येतली आनी तुज्या व्हंकलेक तुज्या आदीन दितली. पुवम्मा चलतस तुवें तुज्या व्हंकलेक बेडरुमाक व्हरी जाय. तुज्या व्हंकले संगी तूं आज काजाराच्या प्रथम रातीचें काम सुरू करतलोय. त्यावेळी चिंतनांतले बरी तेग सोग दादले तुज्या बेडरुमाक प्रवेश जातले आनी तुज्या मुखारच तुज्या व्हंकले संगी ते बलात्कारान संभोग चलयतले. कितें कितें हांव एकाच दिसांनी आकांतलो अशें हांवें चिंतूंकच नासलें. पूण हें सर कित्या खातीर विचारलें हांवें रागान बोब मारून. समाधान नायक, मॅनेजर म्हणालो म्हज्या बुजाक तापडून. तशें हांवें तुका सांगूंक आसा आनी तुवें तशेंच करूंक आसा. हांदो कुस्कुटाची बदलावण जावची ना. तुज्या व्हंकले संगी मोग करूंक तूं सुरू करतना सोग दादले तुज्या रुमान प्रवेश जातले आनी तुवें आसच्या स्थितीरच तुका बांदून घालतले. उपरांत तुज्या नव्या व्हंकलेचेर ते अत्याचार चलयतले. तुज्या बेडरुमांत हें सर्व चलतना 4 कोनशांनी आसच्या प्रोजेक्टरा मुखांत्र हीं सर्व दृश्यां चित्रीत जातालीं. ही सर्व दृश्यां चित्रीत जातालीं. हांव सगळोच गळोवन गेलो. एका तराचो अव्यक्त शिरशिरो म्हज्या शिरांनी धांवलो. हांव थंयच कदेलार कोसळ्ळो. ह्या बंगल्यान चलचो शेट्टीचो वेवहार आतां उगडाप जाल्लो. ब्लू फिल्म निशेधीत पिंतुरां आनी हांतून पात्र घेवंक हांवें तयार जाय आसलें. मॅनेजर म्हजे सरशी आयलो.
भियेनाका वा घाबरनाका म्हणालो तो म्हज्या खांद्यार हात दवरून. सुरवेर तुका अशें बगचें सहज, पण उपरांत चड सवायर पडटलें. ह्या 1.5-2 वरांच्या कामाक तुका 10,000 मेळटात म्हणलें चिंत. 10,000. चेडवाक पयलेंच कितेंय तिळची नाका. कितेंय तुका कळयतना तशें आसा जाय आनी एकाच दिसांनी चिंती नासतना घडचें परी जाय. कितल्या नैजतेन हीं दृश्यां चित्रीत जातात तितल्याच व्हड मापान त्या फिल्मांक मार्केट आसता. देखून सर्व सहजपणी जायचे. तुजो पात्र बऱ्यान खेळोवंक तुवें सहकार दी जाय. हांवें कसली जाप दिली ना. उलोवंक म्हजी जीब सुटानातली. वय, पूण उलोवन जावचेंय कितें नातलें. तुका पियोवची संवय ना म्हूण हांव जाणा, तरी आजीक थोड्या धैर्या खातीर इल्ली विस्की घे. कबाटांत आसा आनी रातीं 10 वरार तयार राव. इतलें सांगून मॅनेजर म्हाका सोडून बागेल वळून भायर गेलो. सबार वेळ बसल्या थंयच आसलो हांव. सवकास म्हज्या वॉचार हांवें दिश्ट घाली. वरां 8 उतरलीं आनी थोडोसो वेळ उरला. कितेंय म्हज्या जिवांत भास जातालें, पूण तें कशें कितें म्हणलें समजनातलें. हांवें कपाटूक 2 विस्केची बोतल भायर काडली. एका ग्लासांत अर्दो ग्लासभर ओतून एकाच घोटान खाली केलो. त्या दीस म्हज्या जिवामानांत पयले फावटी हांव आमाल पियेलो. वेळ उतरतलो, आमाल सोडून येतालें. आतां त्या आमालाच्या भरान कितेंय जावं दी, म्हाका कितें. पयशे मेळटात न्हय, उरल्या विशीं हांवें कित्याक चिंतचें अशें म्हाका भोगतालें. परत हांवें विस्की घेतली आनी त्याच वेळार दाराची खांपीण वाजली. बोतल कपाटांत दवरून हांवें वरां पळयलीं. बर्ती 10. हांवें बागील उक्तें केलें. पुअम्मा आनी जमुना बगलार उबी आसलीं. जमुनाक पळोवन हांव तटक जालो. फाटल्या दिसांनी हांवें ताका सारकें पळोवंक नातलें. हळ्ळेचें चेडूं तें, तशेंच न्हेसतालें. ताका पळोवची उर्बासयत म्हाका भगनातली. पूण आतां बंबयच्या फॅशनाच्या चेडवांक सोडून दिना तशें तें न्हेसून आसलें. प्यूर सिल्क निळशें कापाड आनी तसलोच ब्लावज शिवाय केंसांची स्टायलय बदलली. पुअम्मान ताका तयार करूंक जायते कश्ट काडल्यात तें जमुनाक पळयतना कळटालें. तोंडाक क्रीम, पोल्यांक तांबडो रंग. निजायकी जमुनाक पळोवन हांव आजापलो. गांवांत हांव आयिल्ल्याक आनी आतां पळयल्ल्याक रात दीस म्हणल्या परी फरक दिसतलो. जमुना मात्र भितर आयलें. पुअम्मा भायरच रावली. एक घडी म्हाका पळयत रावली. उपरांत बागेल धांपी नाका, ताका घेवन बेडरूमाक वच अशें गंभीरायेन सांगून ती सरली. म्हजो वेळ आयलो. सर्तीक चिंतोंक अवकाश नासलो. मुखार घडच्या सर घटनांक हांव बलात्कारान म्हणल्या परी तयार जालो आनी जमुनाक घेवन हांवें बेडरूमाचें दार उगडलें. आमी भितर पावल्या बरींच रुमांत एकाच दिसांनी उजवाड फंकलो. विशेश तरासो उजवाड तो. बेडरूमाच्या चाराय कुशीचे पडदे कोणशाक वंदाले. आतां म्हाका सर्व कळीत जावन येतालें. डबल कॉटाच्या मुखल्या 2 कुशींनी वणद आसली. ती आरशांची जावन आसली. सगळो प्रकाश आमच्या कुडान मात्र आसलो. आरशाच्या भायल्या कुशीन दाट काळोख आसलो. थंयसर कोणीय आसा आनी आमकां पळयत आसा म्हणलें म्हाका सुचतालें. म्हज्या जिवा भितर कितें घडटा तें दामून दवरूंक म्हाका तांकां नातलें. तरी हांवें आतां म्हज्या वांट्याच्या पात्राक तयार जावंक आसलें. जमुनाक हांवें कटल्यार बसयलें. ताच्या भुजांचेर हांवें हळू हात घालो. म्हज्या स्पर्शाक तें बारीक कंपलें. बिरमोद चेडूं. मुखार कितें सर घडूंक आसा ताका कळीत ना. ताच्या तोंडार हांवें दिश्ट घाली. निजायकी निस्कळ आनी मुग्ध मुखामोळ. आतां जमुना खंडीत जावन सोंपतालें. क्षणान हांवें ताका गोपांत आरयलें आनी हांव मुखल्या कामाक आयतो जालो. उपरांतलें विवरूंक म्हाका बरें लागना, पूण सगळें मॅनेजरान सांगलेल्या परी घडोवन आयलें. थोड्या वेळान तोंड वस्त्रांनी लिपयल्ले सोग दडंग दादले त्या कुडाक प्रवेश जाले. भितर आयिल्लेच तांणी भागलाक खीळ घाली. म्हज्या वेंगेंत आसच्या जमुनाक कितेंय चिंतच्या आदींच एकल्यान ताका खटल्याक धामून धरलें. दोगांनी म्हाका खटल्यात हांव वोंड घालो. आमचे मदें उर्डोनी जाली. पूण तेगांनी सांगाता मेळोवन म्हाका सुलाबायन परतिलो. म्हजे हात पांय दोरयेन बांदले. म्हाका उबो करून हाताक बांदलेल्या दोरयेचे पांत बागलाच्या हँगर उमकाळोवच्या कोक्क्याक तांणी बीग दिलें. आतां हांव विणग्या स्थितेर कोक्क्याक उमकाळो नासलो.
जमुनाच्यो बोबो आनी आक्रांतान सांगचें न्ही, गडये भितर ताच्या आंगा वयलीं वस्त्रां पिंजून तीर जालीं. अशेंच जाय म्हणून फाटल्यान निर्देशन दिल्ल्या परी तें घटन म्हजे समोर घडतालें. हांवें येदोळ पळोवंक ना तसलें, चिंतूंक ना तसलें संवसारांतलें निमाणें दृश्य थंयसर रूप चलतालें. सोग दादल्यांनी त्या नेणट्या कुडी वयर नमुन्यावार रितीन अत्याचार चलयलो. जमुना किंक्राट मारून रडतालें, कटल्यार रक्ताची खतां दिसूंक लागलीं. थोड्या वेळान जमुना मतीहीन जाल्ले बरें दिसलें. ताची बोबाट रावली. पूण मतीर नातल्या कुडी वयरी आक्रमण मुंदारून गेलें. लंबायेच्या उद्वेगा नंतर सहर अखेर जालें. पडदे पडले आनी उपरांत उजवाड पालवालो. त्या उपरांत हांवें त्या चेडवाक पळोवंक ना. मुखल्या थोड्या दिसां वरेक तें भिरांकूळ आनी मारेकार दृश्य म्हज्या दोळ्या मुखार येतालें. तवळ हांव जाता तितलें आमाल सेवतलों आनी तें घडीत विसरूंक प्रयत्न करतलों. दीस पाशार जाल्ले पर्यंत हें सर सवयेर पडलें. 2 वर्सां भितर 5 हळ्ळ्यांनी जमुना तसल्या 5 चलयां लागीं हांव काजार जालों. एका वरनी एक विभिन्न आनी विविंगड तरांच्या अत्याचाराक हीं चेडवां बली जालीं. तरावळ रितीचीं ब्लू फिल्मां ह्या कृत्यां वयर चित्रीत जालीं. असल्या पिंतुरांनी शेट्टीन करोडांनी पयशे कमायले. चड जावन ताणें तयार केल्लीं ब्लू फिल्मां भारता भायर सोर्यां विकून वेतालीं. नैजता आनी स्वाभाविकता त्या फिल्मांनी हाडच्याक कांयच नेनासल्या हळ्ळेच्या मुग्ध तशें विस्कळ चेडवांक तो बली घेतालो. म्हाकाय दरबस्त पयशे मेळटाले, पूण ते म्हजे लागीं उरले नात. मोतीच्या समाधाना खातीर नानांतल्या वायट संवयांक हांव वळख जालो. चड जावन मुंबयंतल्या वेश्याग्रहांनी म्हजो दूड उदका बरी करसून वेतालो. हांव आतां सुटूंक जायनातल्या बांदपासांत म्हाकाच चड आनी चड अर्नून घेतालो. 6व्या फावटी म्हजें काजार उडपी लागशिल्ल्या एका हळ्ळेच्या सुंदरी म्हणल्या चेडवा लागीं जालें. आनी हें चेडूं म्हजें सगळें जिवीत बदलूंक कारण जातलें म्हणून त्या वेळार हांवें चिंतलेंच ना. सुंदरी ताच्या बापायच्या पयल्या बायलेची एकच धूव. बापूय तसो दुसऱ्यापणाक काजार जालो ना. तरी ताणें दवरून घेतलेल्या ताच्या दुसऱ्या बायलेक तिच्या सरलेल्या घोवातावन जल्माल्लीं तेगां भुरगीं आसलीं. उपरांत हाचे तावन दोगां जालीं. आनी प्रायेक पावल्लें सुंदरी त्या घरांत जड जाल्लें. मावशेच्या हाती कश्टोवच्या आनी अणकण्याचें शीत जेवच्या सुंदरेक पुवम्मान म्हजे लागीं काजार करून घरातावन सुटका जोड दिल्ली. हेरां काजारां बरी हेंय जावन गेल्लें तरी चेडवान मात्र म्हजें अक्कल पिड्ड्यार केलें. कसलेंय आकर्शण म्हाका ताचें थंय ओडतालें. आदीं काजार जाल्ल्या म्हज्या व्हंकलांक पळोवची म्हाका आशा नासली, पूण ह्या चेडवाक परत परत पळोवया म्हूण मोन जातालें. तशें कांय विशेश सोबायेचें न्हय तें, पूण कसली गी सकत म्हजी नदर वचची तसली ताच्या तोंडार आसली. मुंबयच्या बस्सार म्हज्या मुखल्या सिटीर पुवम्मा आनी सुंदरी बसली. पुवम्मा जनेला लागीं बसलेली आसता तिच्या उजव्याक बसल्ल्या सुंदरीचें आरवास तोंड म्हाका सारकें दिसतालें. काजारा दिसा हांवें त्या तोंडा वयर तितलें गुमान दिल्लें ना, पूण ताका घेवन मुंबय भायर सरतना हांवें ताच्या तोंडार सारकी दिश्ट घाली. मुग्ध उरूट तोंड तें, तमशी गोडसाण त्या कातीची. दोळेय ताचे परजळीक आसून व्हड आसले, पूण त्या मुखामळार उठून दिसतालें ताचें नाक. विशेश एका तराची सोबाय त्या नाकाक आसली. मोंडू नाक तें. नाकाची लांबाय रुंदाय हळदाची, पूण नाकाचीं फुडां मुखल्या कुशीन उठून रावल्यान तशें आसून नाकाचें पूं आकाशाक पळयता म्हणल्यार बरी फाटीं बगवाल्लें. त्या नाका वरवींच जावयेत एका तराची पोखरी खुणां तोंडार उठून दिसतालीं. वय त्या नाका खातीरच जावयेत परत परत त्या तोंडाक पळोवया म्हूण म्हाका भोगतालें. बापायक सुंदरेचो चिक्के चड मोग आसलो जाय ताका घेवन आमी भायर सरतना तो ताका पटलून धरून रडलो. सुंदरी रडलें.
उपरांत धुवेक ताणें आमचे संगी धाडलें. आपल्या धुवेक आपूण कसायगाराच्या हातीं दिवन धाडटा म्हणलें त्या बिरमोत गरीबाक कितें कळीत. बस धांवतालें आनी हांव चिंतलों. वार्सोवाच्या बोंगल्याक पावल्या नंतर ह्या चेडवाची गत कसली, ताची बोब, ते आकलास हांवें मुखार मुखार पळोवंक आसात. बारीक तेलती कूड ताची थोड्या वेळा भितर त्या सौगांच्या हातीं पूड जातली. त्या प्रोजेक्टरा समोर ताच्या हर एका निस्कळ निर्मळ विश्व्यांक ते घास मारतले. म्हाका हीं दृश्यां संवयेक पडलेलीं वय, पूण आज सुंदरेक मुखार दवरून तें नियाळटना म्हज्या जिवांत एक तराशें भोगलें. हांवें परत्यान सुंदरेचेर दिश्ट घाली. कितेंच कळीत नासलेली ती शेळी आपल्याच चिंतनांनी रेवडोवन धांवच्या रूख जडांक आजा आपोवन म्हणल्या परी पळोवन आसली. म्हजी दिश्ट ताच्या नाकार गेली. तें सोबीत नाक, ते राक्कोस साबून पिड्ड्यार करतात कोण ना. एकाचसाने काळजाक सुरी तोपल्या बरी जालें म्हाका. दोळे धांपून हांव सिटीक वणकालो आनी ती चिंतना मोतींतली धांवडावंक उड्डालो. पूण ना, ती दृश्यां बलात्कारान म्हजे मुखार येवंक लागली. सुंदरी बोबो मारतले, दोगांनी ताचे बावळे कटल्याक दामोवन धरले, एकल्यान पांय ओण धरले आनी एकलो त्या कुडीर आक्रमण करतलो. सुंदरी किंक्राट मारून म्हाका कुमकेक आपयतले. देदस्प्रार जालो. हांव एक घडी बस रावन जाता तितली विस्की घटोवन येवयांगी म्हूण बगलें. आज कित्याक कशें जाता, कितलें विस्तरोवंक प्रयत्न केल्यार वयर वयर ती दृश्यां कित्याक उडासाक येतात. म्हजी दिश्ट परत सुंदरीचेर गेली. 10व्या कुशीच्या जनेलांतल्यान भायर पळयत आसली ताची दिश्ट एकाचसाने म्हजेर घोवली आनी लजेवन तें हांसलें. हांव केन्नाय गंभीर रावंक प्रयत्न करतालो, देखून जायजे तें म्हाका पळोवन हांसूंकय बी येतालें. येदोळ वरेक एक शब्द सयत हांव ताचे लागीं उलयलो ना. तें चोरयां म्हाका पळोवन हांसूंक प्रयत्न करता तें हांव जाणा आसलो. आतां ताची म्हाका बिरमोत दिसली. हांवें हांसोपाटी दिल्यो. हांव हांसुल्लो पळोवन ताका भगलेल्या संतोशाची खुणां ताच्या तोंडार परसडलीं. नाक ताचें फुल्लें. आतां तें आनीकय सोबीत दिसलें. एकाचसाने ताणें आपलो हात मुखार वड्डायलो. त्या हातीं सणे आसले. कितें करूं, म्हाका तक्षण गमलें ना. हांवें तें घेतलें नात तर चेडूं निरासतलें. ताका दुखोवंक म्हाका बरें लागलें ना. हांवें सणे घेतले आनी दोळ्यांनी हातांनी तुज्या कुशीची मोठी पुवम्मा पळयत सत्राय म्हणले परी इशारो केलो. ताका कितलें समजालें हांव नेना, पूण त्या उपरांत तवळ तवळ म्हाका पळोवंक आनी हांसूंक ताणें सुरू केलें. हांसतना त्या तोंडाक पळोवचीच एक मजा. कळत जाल्यार पुवम्मा एकाक एक दुबाव करीत म्हणलो उडास आसल्यार त्या तोंडाक, त्या नाकाक पळोवन सो संद्राप हांवें उगडायलोच ना. बस धांवतालें. वरां दनपारांची 12 जाताना आमचें बस कुंदापूरच्या एका हॉटेला मुखार जेवणा खातीर रावलें. हांवें लागशिल्ल्या बाराक वचून विस्की घडयेन खाली केली. शिवाय आनी एक क्वॉर्टर पार्सेल करून सुंदरी आनी पुवम्मा जेवणाक बसल्या मेजा सरशीं आयलो. सुंदरी म्हज्या तोंडाकच पळोवन आसा तें म्हाका कळटालें. तरी पुवम्मा म्हाकाच पळोवन आसली जाल्ल्यान हांव गंभीरायनच आसलो. बस परत चालू जालें. बस सुटलेंच सुंदरीन फाटीं घुंवन आपलो उजवो हात मुखार पाडलो. ताच्या हातांत 2 चॉकलेटां आसलीं. म्हज्या फाटल्यान मुखल्यान बशिल्लें पळयणारी आमकां पळोवन हांसले. म्हाकाच कळीत नासता म्हणले परी हांवें चॉकलेटां घेतलीं. दोनींनी एक म्हाका जाय म्हणालें तें आनी आवाज करून हांसलें. भियान म्हजो जीव मुयेत येतो जालो. पुवम्मा पळयत तर. हांवें बेगी बेगी एक चॉकलेट ताका फाटीं दिलें आनी आवाज करिनाका बोस म्हणले परी हात भास केले. निर्भागी नेणटें चेडूं चिंतलें हांवें. आतां तितल्या संतोशान आसा. आपूण सुखाक पावल्या. मुंबयंतल्या सुकाळ फुडारा खातीर न्हवऱ्या संगी बाई सरल्या म्हूण तें चिंता जाय. मुखार खेदी व्हड निराशा ताका राखून आसा. हें चिंतना म्हजी मूत पिसांतूर जाली. शेट्टीचें काम जातच त्या चेडवांक तो हेरांक विकतालो आनी अशें हातांत हाताक पावून निमाणें चिवोवन काडिल्लीं चिवडां कशीं खंयच्याय 3ऱ्या वर्गाच्या गल्लेक पावतालीं.
निराशेचो एक दीर्घ श्वास सोडलो हांवें. ह्या चेडवाची गत दीस. हांवें ताका बचाव करूंक नजोगी. एकाच फरा तकलेंत गडगडो मारलेलो अनुभव जालो म्हाका. हें चिंतप म्हज्या मतीन कशें आयलें. हांवें सुंदरीचेर दिश्ट घाली. घुमटी लांब करून मुख्ल्या रस्त्याक तिळून आसलें. सुंदरीक हांवें बचाव करूंक जायना गी. परत तें सवाल. म्हजी चिंता बदलूंक हांव सिटी वयर हुळवळून सारको बसलो. हांवें दोळे धांपले. आतां तींच आदलीं दृश्यां. पडदे, उजवाड, प्रोजेक्टर, किंकराटो. देवा देवा, तकली खंयच्याय फातराक आपडिया म्हूण भोगलें. खंय तरी वासिया म्हणून हांवें कुंदापूर घेतलें मॅगझीन सोडयलें. दोळे अक्षरां वयर आसले, पूण म्हजी मोत दुसऱ्या कामार आसली. हांव सुंदरी घेवन धांवतालों. फाटल्यान सुरयो तलवारी घेवन शेट्टीचे गुंडा फाटीं धांवून येताले. आनी एक कडेन एक घर, धाकटुलें सोबीत एक घर. हांव आनी सुंदरी तातूंत जिवन आसता. एका सनेपाक्याचे नळे काडून शेट्टी गुंडा दोरयांनी सकला देवा लागले. सुंदरीक तांणी वर्णाशें हांव तांचे लागीं झगडतलों. चित्रां मॅगझिनाचेर धांवतात तशी म्हाका भास जाताली. हांवें मॅगझीन धांपलो. चिंता भास धांवतालें. वेळ उतरातालो. सुंदरी वार्सोवाच्या बंगल्याक लागीं जातालें. सांजेच्या 5 वरार बस शिरसी रावतना हांवें एका धड निर्धाराक आयलो. संजेची कॉफी पिवंक प्रयाणीक देंवतना हांवीं उठलो. पुवम्मा उठली ना. आपणाक कांय नाका, ह्या चेडवाक जाय तर आपूण व्हर म्हणाली. हांव शब्द काडिनासतना बस्सा वयलो देंवलो. म्हज्या फटाफट सुंदरी आयलें. हॉटेलांत एका कोणशांत म्हज्या मुखल्या कदेलाचेर तें लजेन बसलें. हांवें ताच्या तोंडार आतां सारकी दिश्ट घाली. ताचें नाक म्हाका हेडायताशें भोगलें. अपरिमीत सोबाय त्या नाकाची. फाटीं काडिनातल्या म्हज्या दिश्टीन सुंदरीक सोलवयलें आनी ताणें तकली पोंदा घाली. कितें जाय तुका? हांवें विचारलें. कितेंय जाता, तुवें सांगलें. तकली उखलनासतना ताणें झाप दिली. हांवें वेटराक केळीं हाडूंक फर्मायलें. सुंदरीक ताका मुखार जावन चापयांचो इशारो दिव्यांगी म्हणलें चिंताप म्हजें तें उदेलें. पूण तक्षण हांवें ती आलोचन सोडली. भियान ताणें करच्या वरवीं पुवम्माक दुबाव जायत तर चिंतलेली मांडावळ पिड्ड्यार जातली. आतां कितेंच सांगचें नाका. हांव एक निर्धाराक पावलो. शेट्टीच्या हातांतावन सुंदरीक बचाव करची मांडणी हांवें केल्ली. एक दीस नांतर एका दिसा हांवें शेट्टीच्या पंगडांतावन भायर येजयस आसलें. 3 वर्सांचें म्हजें जिवीत तशें खाल खांटाळ्याचें जाल्लें. सुंदरीकी बचाव करचें, सांगातास आपणाकी तांतलें सुटोवचें एक येवजन म्हज्या मोतींत रुपीत जाल्लें. हांवें केल्ली मांडावळ व्हडा आपायाची म्हणलें हांव जाणा आसलो. तरी बिरमोतेन ताचेर जैत व्हेल्लें. कसल्याय अनवारांक फूड करूंक हांव आयतो जाल्लो. बेळगांवांत रातीं बस जेवणाक रावलेल्या वेळी सुंदरीक घेवन पुवम्मातावन फळाफळ घेवची आलोचन हांवें केल्ली. कितेंच कळीत नासलेल्या सुंदरीक आतां हें तिळसिल्यार ताच्या तोंडार वासालीन जावच्या बदलावणेनी पुवम्माक दुबाव जातलो म्हूण लेखून हांवें ताका कितेंच सांगलें ना. कॉफी पियेतच आमी परतून बसार बसल्या. बस परत्यान बंबईक मुखार धांवतना हांव बंबयतावन फाटीं घुंवन येवची आलोचन म्हूण धरिली. सवकास काळोख पडून येतलो. 8 वरांचेर हांवें पार्सेल बांदून हाडिल्ली विस्केची बोतल भायर काडली. उदक कांयच बरसिनातलें तें द्रव्य ताळ्याक वतलें. नंतर बस्सार पेटलेल्या मस्क दिव्यांच्या उजवाडाक हांवें माथ्या वयल्या कंथाळांत दवरलेली सुटकेस वळू सकयल काडली. सुटकेस भायर व्हरूंक आस्वाद नातलो, पूण सुटकेसींत म्हज्या कामाक जाय पडचे थोडे पयशे आसले. ती नोटांची अट्टी काडून हांवें बल्सांत घाली आनी सुटकेस आसा तशीच फाटीं दवरली. उपरांत 17 हांवें पयशे लॅक केले. 100 35 नोट आसले. बायसरच्या आदीं मॅनेजरा लागीं 5,000 मुंगट घेतलेल्यान बऱ्याक पडलें. शेट्टीच्या दोळ्यांत हांव पयस पावोंक हे पयशे सद्याक पुरो म्हूण हांवें लेखलें. बस रातीच्या सुमार 9:30 वरांचेर बेळगांव जेवणाक रावतना उरली विस्की खाली करून हांव उठलो. म्हजें नशीब बरें आसलें जायचें. पुवम्मा आतांय सिटी वयली उठली ना. ती अर्द्या न्हिदेंत आसली. आपणाक पोट दनपारां तावन सारकें ना.
म्हाका कांय नाका, तुमी जेवून येया म्हणाली ती. हांव बस्सात देवलो आनी म्हज्या पटापट सुंदरी. आमी दोगांय हॉटेला कुशीन मुखार गेल्या. बस रावल्लें हॉटेलाच्या मुखल्या मार्गार. बस्सार बशिल्ल्यांक हॉटेलाची मुखली वाट सारकी दिसताली. बस्सात पुअम्मा आमकां पळयत आसतली म्हणलो अंदाज म्हजो. हॉटेलाच्या बागलार पावतस हांवें वळो घुंवून पळयलें. एकाचसाने काळजांत म्हज्या दस्क जालें. बस्सात देंवन पुअम्मा हॉटेला कुशीन येताली. हांव रावल्लो पळोवन सुंदरी रावलें. पुअम्मा आमचे संगी देंवन आयिल्ली तर म्हजो उपाव दुसरोच आसलो. पूण तिणें आपूण येना म्हणल्यान सर सारकें जालें म्हूण हांवें लेखिल्लें. आतां कित्याक तिणें आलोचन बदलिली काय? तोंडार कितेंय दाखयनासतना हांव तिकाच राखता म्हणल्या परी थंयच रावलो. ती लागीं पावली. वसा, तुमी जेवण करा, म्हाका चिक्के कुडीची गरज तिरसोंक आसा अशें म्हणून ती काक्साच्या वाटेन मुखार गेली. ती आमचे संगे आयिल्ले तरी हांव ह्याच संदर्भाक राखतलो. ती तसल्या एका गरजेन सुंदरी तावन विंगड वेतली. त्याच वेळार सुंदरी घेवन परारी जावचें अशें हांवें लेख घालें. आतां जाल्यार घडलें तेंच. ती आमच्या दोळ्यां भायर जाल्लीच सुंदरीचो हात हांवें आरायलो. एकाच सरा तें गडबडलें. पूण हांवें ताका कितेंच उलोवंक अवकाश दिलो ना. हाताक धरून ओंडूच म्हणल्या परी ताका हांवें रस्त्याक हाडलें. बस्सात चिक्के पयस वरेग आमी सरारां सोलूनच गेल्या. नशिबान मुखार एक खाली रिक्षा मेळ्ळी. ती हांवें रावयली. सुंदरीक लोटून म्हणल्या परी रिक्षार बसोवन बेळगांव बस स्टँडाक रिक्षा धांवडावंक हांवें फरमायलें. 10 मिनटां भितर रिक्षा बस स्टँडाक पावली. सर आमकां जाय तें घडोवन येतालें. बस निलदानांत एक टॅक्सी उबी आसली. जाता तितले बेगीन हुबळी सोडल्यार जाय तितले पयशे दिता म्हूण सांगल्यान ड्रायव्हर ओपलो आनी आमी त्वरीत हांवें हुबळी पावल्या. सुंदरीक कितेंच समजोंक ना. आमी बस कित्याक सोडलें, कारार कित्याक पाठीवेचें हें कांयच ताका कळीत नासलें. आपणाचें बॅग बस्सार आसा म्हणालें तें एक फावटी. वडना, हांव तुका नवीं कापडां घेवन दितां म्हणलें हांवें. उपरांत तें कितेंच उलयलें ना. हुबळीच्या एका हॉटेलांत आमी ती रात सारली. सुंदरीचेर हांवें बोट सयत लायिल्लें ना. तसली उमेदी म्हाका नातली. हांव दुसऱ्याच चिंतनांनी मग्न जाल्लो. सुंदरी न्हिदलें. हांव सगळी रात घडयेन घडी विस्की मारून मुखलें येवजन नियाळटलो. हॉटेलांत भायर वचून एक कार हांवें भाड्याक केलें आनी सकाळींच्या 8 भितर आमी हुबळी उतरून मंगळूरच्या वाटेक लागल्या. आनी हांगा तावन म्हज्या जिविताचो रस्तो बदल्लो. हांव आतां संवसारी मनीस जाल्लो. सुंदरी संगी म्हजी जिणी हांवें सुरू केल्ली. मंगळूर पावतना थोडे पयशे म्हजे लागीं आसल्यान नागोरीच्या गरोडी पटल्यानासच्या वाठारांत थोडे पयशे मुंगड दिवन एक ल्हान बिडार हांवें भाड्याक घेतलें. सुरवेचे थोडे दीस संतोनांच पाशार जालें. हातांतले पयशे मुगदोन येताना म्हाका फुडाराची कंत सुरू जाली. पूण म्हज्या अदृश्टान जायजय आमच्या शेजारच्या एका मनशाच्या मिनतेन कोडयाळ बैल एका वकिला लागीं गुमास्ताचें काम लागलें. सांबाळ उनो, पूण हांवें परवा केली ना. नशीब आसल्यार बरें काम मुखारी मेळटलें म्हूण चिंतून कामाक लागलोच. आतां म्हजें जिवीत संतोशाचें जाल्लें. सुंदरी संगी आदलें सर हांव विसरलो. बस्सार हांवें धैर्य घेवन घटमोन केल्ल्यान कितल्या बऱ्याक पडलें म्हूण हांव चिंतलो. शेट्टीचो उडास येताना म्हजें काळीज खावचें धडधडतलें. तरी मंगळूर तावन आतां सुमार महिलां पयस आसा. त्या शिवाय हांव बेळगांव तावन मंगळुराकच धांवन आयलां म्हणून ताका कशें कळीत. थोडे दीस बंबय बेळगांवच्या सुत्तुरांनी सोदयतलो. नंतर आपापी विसारतलो. असल्या चिंतांनी हांव म्हाकाच धैर्य दितलो. सुंदरी भोव कुशाल आसलें. ताच्या तोंडाक पळयतना हांवें आदीं केल्ल्या सर कामाची विसर पडटाली. एका चेडवाक पूण त्या यमकोणांत हांवें सुटका दिली म्हणलें चिंतना म्हाका समाधान भोगतालें. संतोशान आमी दीस सारतले. सुंदरी संगी बसून उलोवच्या आशेन हांव कामांत धांवून येतलो. तितल्याच अत्रेकान सुंदरी म्हाका राखून आसतालें. त्या नेणट्या मुग्ध तोंडारासच्या त्या सोबीत नाकाक पळयतना म्हजी पुरासाण धांवतली. त्या नाका वरवींच म्हज्या जिणेंत बदलावान जाल्ली. घर करून सांगाता जियोच्या जिवितांत मेळचें खरें सूख हांवें भोगूंक कारण जाल्लें तें नाक. ताका हांव जन्मजन्मांतर ऋणी जावन आसतलो म्हणून हांवें निश्चय केल्लो. पूण एक उणेंपण त्या नाकार दिसतालें. तें नाक मुगती नासता बोर आसलें. ल्हानपणार काडिल्लो बुराक थंय आसलो तरी तातूंत एक मुगती आसली तर त्या नाकाक
आनी कितली सोबाय येती कोण ना. सुंदरीक पळयल्या नंतर म्हज्या मोतींतली चिंतना ही असली तसली मुगती न्ही, भांगाराची मुगती त्या नाकाक सोबयतलो म्हणलें म्हजी गुपित्त आशा जावन आसली. पूण भांगाराची मुगती करोवची म्हणल्यार उण्यार 300-400 रुपयांची संगत. आतांच्या म्हज्या परिस्थितींत ती असाध्याची गजाल जावन आसली. वयल्यान आमचो नवोचो संवसार जाल्ल्यान म्हयन्याक घरा जाय जाल्ल्यो गरजेच्यो वस्तू, बशयो, कोपां, आयदनां, कदेल, भांक इत्यादी एक घेतलो तरी हर एका म्हयन्यांत थोडे पयशे तरी उरोवन त्या नाकाक एक मुगती करून घालतलो म्हणलो निश्चय हांवें केलो. कश्टांनी तरी संतोषान 8 म्हयने पाशार जाले. त्या एका सकाळीं हांव सदांचे बरें बस्सातावन हंपन काडटा देंवन कोडयाळ बैलच्या वाटेन घुंवचे खातीर रस्तो उतारचें आट्टाणें करतना मुखल्या रस्त्यार दिश्ट पडलीच म्हजें काळीज रावल्या कडेन हांव रूख जालो. मुखल्या रस्त्यार म्हजे बरी रस्तो उतरून हेवशीन येवंक राखोन आसली ती व्यक्ती घडयेन हांवें ताची वळख धरली. जेन्ना लक्का शेट्टीचो बॉडीगार्ड. कितें करूं की म्हाका तक्षण मतीक आयलें ना. गोवन फाटीं वचूंक अवकाश नासलो. रस्त्या मदें वाहनां उणी जाल्लीं देखून तो तुर्तान ह्या वाटेक येतलो. तक्षणाच हांवें खंय नातलें धैर्य घेतलें आनी शीदा ताका पळयनातल्या बरींच मुखारच ताका उतरून दिवशीन वाटेक पावलो. फाटीं गोवन पळोवचें धैर्य म्हाका नातलें. हांव म्हज्या वाटेन चलतलों तरी मत थिऱ्यार नातली. ऑफिसाक पावतस स्तिमिताक येवंक थोडो वेळ लागलो. ताणें म्हाका पळयलें गाय. पळयल्यार उलयलो कित्याक? पळयल्यार उलयलो ना कित्याक? वळखपणी मेळ्ळी ना गाय. ह्या पळोवन पळयनातल्या बरी नटणपणी केलें गाय. नानांतली दुबावी चिंतना मतींत घुंवंक लागली. हांव मंगळुरांत आसा म्हणली खबर शेट्टीक पावली तर आपल्या जनांक दान्न सगळें मंगळूर ओमते उदारे करून शेट्टी म्हाका धरयतलो खंडीत. ह्या उपरांत मंगळुरांत रावचें कश्टाचें जालें. कठीण निराशा म्हाका भोगली. सुखाचें म्हजें जिवीत एका पावंड्यार आसतनाच अशें घडिल्लें चिंतून देदेस्प्रार जालो हांव. तरी जेन्ना वळख मेळ्ळ्या ह्या ना हो दुबाव म्हाका दिसतलो. ताचेर म्हजी पयली नदर पडटा तो म्हाकाच पळोवन आसलो. पूण रस्तो उतारतना हांवें ताच्या तोंडाक पळोवंक ना. तो म्हाका पळयतलो ह्या ना तेंय म्हाका कळीत ना. हांवच कांय बेश्टो दुबाव करतां गाय. सुंदरी संगी आदल्या सर संगतींक हांव विसरून येतलो. आतां परत भियांचो शिरशिरो म्हज्या शिरांनी वाळोवंक सुरू जालो. शेट्टीच्या पंगडांत आसात सडावत जन मंगळूरचे. जेन्ना रजेर गांवांक आयिल्लो जायचे. आतां कितेंय जावं जेन्नान म्हाका पळयलेंच जालें. पूण सद्याक ताका म्हजें ऑफिस या म्हजें घर खंय तें कळीत ना. कसली तरी बंदोबस्त करी जाय. रजेर आयिल्लो जेन्ना फाटीं वेतसरपणी आपणे सत्राय घे जाय अशें म्हाकाच थोडें समाधान करून घेवन हांव म्हज्या कामाक लागलो. दनपारां 3 वरार वकिला संगी कोर्टीचें काम मुगदून ऑफिसाक पावतना ऑफिसांतल्या सैनोन म्हाका एक मारेखार खबर सांगली. अर्द्या वरां आदीं 2 जण ऑफिसाक आयिल्ले मधुकर म्हणल्याक विचार. पूण सैनोन तांकां तिळसिलें की मधुकर नांवाचो हांगा कोणी ना. प्रभाकर जाल्यार आसा म्हूण. उपरांत मधुकर न्हय प्रभाकरच जाय जाल्लो व्यक्ती म्हणून ते ओप्पाले. म्हजें घर खंयसर म्हूण तांणी विचारलें. पूण चेडवाक हांव गारोडी लागीं रावता म्हूण मात्र कळीत नातलो. देखून ताणें खंयगी गारोडी लागीं रावता म्हूण मात्र तिळसिलें. त्या नंतर ते सरले. ताचे तावन ही खबर आयकून हांव एकाचसाने लागशिल्ल्या कदलार गळ्ळो. चेडवा लागीं हांवें तांच्या जिवाची परिचय विचारली. ताणें सांगल्या प्रकार दोगां पैकी एकलो खंडीत जावन जेन्ना जावन आसलो. तर जेन्नान काम सुरू केलां हांवें ऑफिसाच्या घडयाळाचेर दिश्ट घाली. वरां 4:30 जातालीं. जिवांत भलायकी ना म्हूण सांगून हांवें उठावटी रिक्षा धरून घरा पावलो. दाराक खीळ घाल्ली. म्हाका तक्षण उडास आयलो. सुंदरीक थोड्या दिसां तावन पांयांची हातांची बोटां वळटालीं. चिमटे काडल्यार दुकानां म्हूण तें म्हणटालें. देखून हांवेंच ताका आज दाक्तरा लागीं वचून परिक्षा करय म्हूण सांगलें. घराकुशीच्या स्त्रीयेक सांगाता घेवन वच म्हणलेल्यान हांव तांच्या घरा गेलो. भुरगीं भायर सोंप्यार खेळटालीं. तांच्या आवय सुंदरी संगी गेल्ली जाल्ल्यान हांवें तांच्या आजयेक उलो दिलो. थोड्या वेळान भायर आयली ती. आरे आज कितें विगी आयलोय म्हणाली ती हांसून. चिक्के पयलें पावलय तर तुजे इश्ट तुका मेळटे. 10 मिनटां आदीं तुका विचारून गेलें मात्र. तिचीं उतरां आयकून परत्यान हांव कंगाल जालो. जेन्ना तरी हांगाय पावला चिंतनांच जिवान म्हज्या काम सुटली. म्हाताऱ्या लागीं सारकी खबर काडटना ती म्हणाली, सुंदरी आनी ह्या भुरग्यांची आवय दाक्तरा लागीं भायर सरून गेल्या.
15 मिनटांनी दोग तरणाटे रिक्षार आयले. प्रभाकराचें घर खंयचें म्हूण तांणी विचारलें. ती घरा नात म्हणलें हांवें. तो कामाक गेला आनी ताची बायल धाकटेरा लागीं गेल्या. तुमी कोण म्हूण विचारल्याक आमी ताची इश्ट म्हणाले ते. सर्ती कांय उलयनासतना तांचे भितर कितें पुसपुसले आनी आमी तो घरा आयले उपरांत येता म्हूण सांगून आयिल्ल्याच रिक्षार सरले. इतलें सांगून म्हातारी भितर गेली. हांव तुर्तान म्हज्या बिडाराक आयलो. मुखार कितें करूं तें म्हाका कळ्ळें ना. ह्या घरांत फुडें रावल्यार म्हज्या तशें सुंदरीच्या जिवाक आपाय आसा तें खंडीत म्हणून हांव जाणा आसलो. जेन्ना सकाळीं म्हजी वळख धरल्या. भोवशा तो म्हज्या फाटाफाट येवन म्हजें ऑफिस पळोवन फाटीं गेला. उपरांत आपल्या सांगात्याक घेवन परत येवन हांव नातलो पळोवन सैनलाकसो म्हजो घरचो अंदाज असो विळास घेवन ते घरोडीक आयल्यात आनी सोदून सोदून म्हज्या घराय पावल्यात असो हांवें अंदाज केलो. म्हजें घर तांणी सोदून काडल्या नंतर आमी हांगा रावनाय. हांवें आमसोरान गरजेच्यो वस्तू सर बॅगांत आनी गोणयेंत व्हरूंक जावच्यो तसल्यो भरून घेतल्यो. वेळ काडूंक पावनातलो. खंयच्याय वेळार तांणी परत येत आसलें. मारेकार मनीस जेन्ना खंयच्याय संगतीक फाटीं सरचो न्हय. आतां हें काम शेट्टीचेंच जाल्ल्यान शेट्टीक खूश करूंक कितें करूंक तो तयार आसतलो. जाता तितल्या दरवडान हांवें थोडो सामान, सुंदरीचें बॅग, ताची गरजेचीं वस्त्रां तशेंच म्हजेंय वस्तूर सर आरायलें. रस्त्याक येवन एक रिक्षा हाडून सर सामान ताचेर भरलो आनी घराक बीग घालून कोणाय तिळची नासतना हांव भायर सरलो. कंकणाडी एका खासगी धाकटेरा लागीं वेता म्हूण सुंदरीन म्हाका सांगलें. पुण्यान हांव थंय पावतना ती भायर येताली मात्र. सुंदरीक हांवें रिक्षार बसोवंक सांगलें. सांगाता आयिल्ल्या बायलेक तुर्तान एका सैऱ्यागेर वचूंक आसा म्हणलें नीब दिवन तिका रिक्षाक पयशे दिवन धाडलें. हांव आनी सुंदरी शीदा वेलेंट्शाच्या सुटर पेटेक आयल्या. थंयसर थोडीं बिडारां खाली आसात म्हूण हांवें आयकल्लें. नशिबान चड तक्रार नासता 200 रुपये मुंगड दिवन एका कुडाचें बिडार आमकां लाभलें. ह्या वेळी खंयच्याय माट्यांत रिगोवन बसूंक हांव तयार आसलो. सुंदरीच्या मुगोती खातीर फाटल्या थोड्या म्हयन्यांत हांव उरयल्ले पयशे आतां उपकाराक पडले. एक फावटींच्याक आमी अनवारांतले सुटल्या. पूण मुखार कितें? कावचेन आनी भियान थोडे दीस पाशार जाले. भायल्या रस्त्यार एक रिक्षा रावली तर म्हजें काळीज धडधडतालें. ह्या वेळार सुंदरी म्हाका धैर्य दितालें. शेट्टीची गजाल हांवें थोडी थोडी ताका समजोवच्या रितीर सांगलेली. पण ह्या परिस्थितीचो धाव म्हाका लागता तितलो ताका भोगनातलो. हांव शेट्टीक परिपूर्ण वळखतालो. ताच्या हातीं आमी परत्यान शिरकाल्यां तर तो कितें करीत म्हूण जाणा आसलो. म्हाका म्हज्या जिवाची खंत नातली. मेळ्ळ्यार म्हाका धरतले आनी जिवीशी मारतले. मारून दीत ताका हांव तयार आसलो. पूण सुंदरीची गत कितें जायत हें चिंतूनच हांव चड आनी चड विरार जातालो. दीस पाशार जाताले. हाती आसले पयशे कितल्या सूक्ष्मायेन करसिल्यारी खिरोवन येतले. कितले दीस भितर बसयत. परत म्हज्या ऑफिसाक वेची आलोचना हांवें सोडली. मंगळुरांत आनी हांवें रावचें आपायाचें. बंबईंत शेट्टीच्या पंगडांत आसचे सर मंगळूरचे. ते जेन्ना बरी येवन वचून आसतले. खंयच्याय वेळार आपणाक परत हिस्स गत येतली. हांवें एक दृढ आलोचन केली. सुंदरीच्या बचावे खातीर हांवें ताचे तावन थोड्या तेंपाक तरी पयस आसा जाय. सुंदरीची वळख पुअम्माक शिवाय शेट्टीच्या पंगडांतल्या हेरांक ना. तशें जावन आपणे लागीनातल्यार सुंदरीक कसलोय अपाय आसचो ना. खंय तरी पयशिल्ल्या शारांत घोळचें आनी म्हयन्याक पयशे धाडून सुंदरीक पोसचें. पूण ते एक सुऱ्या रावात. म्हाका कुशिल्ल्या बिडारांत रावच्या म्हातारेचो उडास आयलो. तिका तिची म्हणली कोणीय नातली. वडां गेल्या घरांनी कात्ते साकरी करून ती आपलें पोट भरताली आनी राती येवन घरां न्हिदताली. हांगा पावुल्ल्या थोड्याच दिसांनी सुंदरीक तिची इश्टागात जाल्ली. सुंदरीक धैर्याक ती आसतली. जाय जाल्यार तिच्या पोटाचो करसी आमीच पळोवचो. असल्या चिंतनांनी म्हजी आलोचना धड जाली. त्या रातीन जायतें समजावन आनी विवरसून म्हजी आलोचना हांवें सुंदरीक सांगली. सुरवेर तें रडलेंच. पूण हांव सोरयेन तरी तवळ तवळ येवन करून रावता म्हूण सांगलेल्यान निमाणें तें ओपलें. आनी अशें म्हज्या हातीं उरिल्लें एक वॉच मेळिल्ल्या मोलाक विकून थोडे पयशे सुंदरीक दिवन एका राती हांव बसार बसून बेंगलोर पावलो. बेंगलोर म्हाका कोणीय नातलीं. काम सोदून थोडे दीस भोवल्या नंतर शहराक तेंकूनच आसल्या कचराक हाडली म्हणल्या कडेन
एका पोल्ट्रींत म्हाका काम मेळ्ळें. थंयसर 5,000 कुंकडां आसलीं. हेर 5 जण म्हज्या संगी घोळटाले. तांत्यांचें लेख दवरचें काम म्हज्या वांट्याचें पडलें. मात्र न्ही, रावोंकय थंयसरच आसरो मेळ्ळो. आतां हांव एकसुरपणी दीस सारतलों. हांवच रांदून हांवच जेवतालों. सदांनींत पयशिल्ल्या त्या काळोखाच्या बिडारांत एकसुरें जियोवच्या सुंदरीचो म्हाका उडास येतलो. ह्या भिरमूत चेडवाक म्हजे निमती कसली स्थिती प्राप्त जाली तें चिंतून हांव सदां कळवळटलों. हांव बेंगलोर पावून 10 म्हयने सरले. एक दिसपणी मंगळूर वचून सुंदरीक मेळोवन येजय म्हूण चिंतलों, तरी म्हजी आशा फाटीं पडटली. सांबाळ म्हाका भोव उणो आसलो. म्हजो खर्च काडून थोडें थोडें हांव सुंदरीक धाडटलों. हातीं कांयच उरनातलें. गांवांक वेताना सुंदरीच्या नाकाक एक मुगती उरी जाय म्हणली आशा जावन आसली. ती पावंत पावनातली जाल्ल्यान हांव गांवांक वचो दीस पाटीं काडटालों. निमाणें एका दिसा हांवें गांवांक वची आलोचन केली. मुगती तयार जाल्ली. भोव कश्टांनी हांवें ती करयली. साबार दीस हांवें त्या खातीर उपाशी रावोंक पडलें. पूण मुगती म्हज्या हाती मेळिल्ल्या संतोसान हांवें भोगिल्ले कश्ट सर म्हज्या उडासा भायर गेल्ले. हांवें दनया लागीं 4 दिसांची रजा मागली. म्हाका ती मेळोवंक कश जालें. आनी एका दिसा 10 म्हयन्या नंतर मुगती घेवन गांवांक वचे खातीर बस स्टँडाक पावलो. केदाळा गांवांक पावता आनी केन्ना म्हज्या त्या सुंदरीक गोपांत आरोवन ती मुगती ताच्या नाकार सोबयता म्हणली आतुराय म्हज्या जिवांत भरली. पूण बस येवंक नातलें. 9:30 वरांचे बस सुटोवंक आनीक अर्दें वर उरलें. म्हजे बरी हेर पळयणारी थंयसर बसाक रावून आसले. हांवें म्हजें एक धाकटें बॅग हातीं उमकाळोवन हेवशीं तेवशीं पासाया मारतलो. त्या वेळार एक संगत घडली. एका दिसांनी एक प्रायवन मनीस म्हजे लागीं येवन तुका स्टँडाच्या गेटी लागीं कोण गे आपयता म्हणालो. कोण गाय चिंतलें हांवें. दनीपुणी कसल्याय गरजेन आयला गाय? ह्या पोल्ट्रीचे कामागारपणी सोदून आयल्यात. कितेंय सर्तीक चिंतिनासतना हांवें त्या मनशा बराबर मेटां काडलीं. आमी दोगी स्टँडाच्या गेटी लागीं पावतना क्षणान कसलो गी दुबाव म्हज्या मतीं पाशार जालो आनी हांव थंयच रावलो. पूण वेळ उतरलो. हांवें कितेंय चिंचे भितर 4 जण बळिश्ट जिवाचे म्हजे भोंवती कुडसाले. तांतल्या एकल्यान हातीं आसलो सरळ म्हज्या तकलेक उबरायलो. मात्र म्हाका कळीत हांव सनीन जाताना एका कुडांत हातपाय बांदून घाल्ल्या स्थितीर धरणीर पडून आसलो. बेंगलोरांत ह्या वेळी घोड्यार रेस चलतलो. त्या खातीर शेट्टी आपल्या पाटलां संगी बेंगलोर पावल्लो. ताका रेसीचें जब्बर पिशें आसलें आनी रेसाक आयिल्ल्या वेळार रावच्या खातीर बेंगलोरांत ताचें घरी आसलें. ही संगत म्हाका कळीत नासली. शेट्टीच्या पंगडांतल्या कोणेंगी एकल्यान म्हाका बस स्टँडाक येताना पळयलें आनी म्हज्या दुरादृश्टान हांव तांच्या हाती शिरकालो. दोळे उगडताना शेट्टी म्हजे मुखार बसलो आनी ताचे फाटलावदारी 4 जण ताचे भोंवतणी हात बांदून रावले. लागीं 2 वर्सां नंतर म्हजी आनी लक्का शेट्टीची मिलागात जाल्ली. बेंगलोर पावल्या उपरांत म्हाका शेट्टीचो उडास तवळ येतालो वय. पूण हांव म्हज्या कामा शिवाय हेर खंयसरी भायर वचनातलो जाल्ल्यान म्हाका ताच्या भिरंतेची विसर पडली. शेट्टी म्हाका पळोवन हांसतलो. ताणें हांसचें सापरूप. गांठी बांदल्या बरी केदाळय ताचें तोंड गंभीर. ताणें हांसचें पळोवंक मेळटलें वार्सोवांत ती ब्लू फिल्मां पळयतना. मात्र चेडवांनी किंक्राट मारतना ताणें आवाज करून हांसचें आसलें. आनी आतां तो म्हाका पळोवन दोशी हांसतलो. इतल्या तेंपा उपरांत तरी धरुल्लो संतोश ताच्या तोंडार दिसतलो. आतां हांव कितेंय चिंतच्या स्थितीर नातलो. म्हजें अंत्य लागीं पावलां तें म्हाका कळीत जाल्लें. इतल्या कश्टांनी तयार केल्ली मुगती सुंदरीक दिल्या उपरांत तरी मेल्यार वडणें आसलें म्हूण म्हाका भोगतालें. सर्व आखेर जालें. म्हजी आशा जावनूच उरली. शेट्टीची तणकी सुरू जाली. ती कसल्या वर्गाची तें हांवें विचारसून फायदो ना. ताच्या हातीं शिरकाल्यार कितें सर भोगूंक मेळत म्हूण हांवें लेख घाल्लें गी ती सर दगदणी हांवें भोगली. हांवें उचलावन हाडिल्ली सली खंय आसा तें सांगचे खातीर तांणी म्हजें तोंड सुटोवचे खातीर म्हज्या दोनी कानाचें फाळून तांणी सुरयांनी अर्दां केलीं. नाक्षांच्या इड्यांनी सुवयो तोपल्यो. पांयाच्या ताळवेक धाक दिलो.
हांव सांगूंक तयार नासलो. म्हज्या वांट्याक उरलें एकच समाधान. सुंदरी शबीत आसा म्हणलें. सुंदरी शबीत आसा म्हणलें. आनी तें होगडावंक हांव कबूल नासलो. शेट्टी निराशी जालो. ताणें ताच्या जना करना म्हाका विणगो करयलो आनी म्हज्या जननांगाचेर खोठावंक तांकां फरमायलें. सोसूंक तांकां नातली इजा हांवें बगली. तांणी सुव्यांनी त्या जाग्यार तोपून तें खंयच्याय उपकाराक पडनाशें केलें. तरी हांवें सांगलें ना. तांकां थांगता वरेक तांणी प्रयत्न केले तरी मत चुकता पासून हांवें तोंड सोडलें ना. एका म्हयन्या उपरांत एका सरकारी आस्पत्रेच्या कटल्यार हांव मतीर आयलो. सगळी कूड म्हजी बँडेजांनी गुठलायली. शेट्टीच्या मनशांनी हांव मेला म्हूण लेखून म्हाका रस्त्यार उडयल्लो जायजय. बँगलोर शहरा भायर राज रस्त्याच्या एका पोंदार म्हजी कूड पडून आसली. उस्वास आसलो पळोवन वाटसुऱ्यांनी म्हाका आस्पत्रेक दाखल केल्लो. डाक्टरांनी म्हजी आशा सोडली पूण हांव वांचलो. 7 म्हयने हांव त्या आस्पत्रेंत आसलो. हांवें वांचल्यारय प्रयोजन ना म्हूण डाक्टरांक कळीत आसलें. म्हज्या कुडीचे विश्वे म्हज्या अधीन नातले. हातापांयाच्यो शिरो अस्कत जाल्ल्यो तरी हांव जिवंत आसलो. 7 म्हयन्यांनी ह्याच स्थितीर हांव आस्पत्रेंतून भायर आयलो. खंयसरी वचूंकय म्हाका ठिकाणें नातलें. शेट्टीची भिरांत आतां नातली. हांवें सुंदरी सरशीं वसी येतें पूण आतां म्हजे वरवीं सुंदरीक कसलोय फायदो जावचो नातलो. एका वर्सांत हांव हांगा भीक मागून दीस काडटां. सुंदरीची कसलीय खबर हांव नेना पूण हांव जाणा तें म्हाका राखून आसतलें. त्या देखून हांवें भीक मागून परत ती मोगती तयार केल्या. ते सुंदरीच्या नाकार सोबा जाय. ताणें म्हाका आनी राखचें नाका. दुसऱ्या कोणाय लागीं काजार जाय जाय. म्हजे वरवीं पिड्ड्यार जाल्लो तसो फुडार ताणें परत्यान नंदन करी जाय. ताणें म्हाका राखचें नाका. दुसऱ्या कोणाय लागीं काजार जाय जाय. म्हजे वरवीं पिड्ड्यार जाल्लो तसो फुडार ताणें परत्यान नंदन करी जाय. मोगाळ वाचप्या, प्रभाकरान म्हाका सांगलेली काणी तुमी वाचली. प्रभाकरान सुंदरीक मोगती पावीत करूंक म्हाका नम्यारलेलें जाल्ल्यान ह्या काणयेचें निमाणें पोंत म्हज्या हाती उरलां. हांवें तें तुमकां सांगूंक जाय पडलां. त्याच रातीच्या बसार हांव गांवांक पाटीं पॉयंट करतलों. हांव गांव सोडून 5 दीस जाल्ले. चड दीस घरा भायर रावन संवय नासल्या म्हाका एक फावटी गांवांक पावया म्हणली आतुराय आसली. बायल भुरग्यांक मेळची आतुराय ती सहज जावन म्हाका आसली. तरी प्रभाकराच्या सुंदरेक पळोवंक हांव दरवडतलों. येदो व्हड सॅक्रिफीस प्रभाकरान भेटयला तर सुंदरीच्या नाकाची सोबाय कसली गाय. रातीं पैणाच्या सगळ्या वाटेर हांव हेंच नियाळटलों. आपल्या जिवितांतली घडितां म्हाका वर्णून सांगतना प्रभाकराच्या आटे विटे हांवें पळयले. भोव कश्टांनी म्हाका ती वर्णितलो. हांवें सुंदरीक ती मोगती खंडीत जावन फावीत करी जाय म्हणल्या खातीर ताची गरज तो म्हाका विवरसितलो. ताची निमाणी आशा ती जावन आसली. कोटसानेन बरयल्ली ताची काणी आयकून ताका संतोश करया म्हूण हांवें ताका सांगलें, प्रभाकर, ह्या विशीं तूं खंत करिनाका. तुजी निमाणी आशा हांव खंडीत जारी करतलों. फाल्यां गांवांक पावलोच पयलें हांव सुंदरीक सोदून काडटलों आनी तुवें दिल्ली मोगती ताका फावीत करतलों. हांवें ताका भास दिली. त्या वेळी अपरिमीत संतोश ताका जाल्लो. आपुणूच आपल्या पत्नीक ती ओपसितना भोगयत तसलो संतोश. थोड्या वेळान खंतीन तो म्हणालो, धन्या, मोगती दितना तुवें ताका सारकें समजाय जाय. म्हाका ताणें बिलकूल राखून रावनाय. दये करून म्हजी आतांची नीज हकीकत ताका सांगिनाका. तें खंत घेतलें. बदलाक सांग, प्रभाकर दुसऱ्यांक आजार जाला. उतार दिल्ल्या प्रमाणे मोगती धाडून दिल्या तरी ताची वाट राखून कांय फायदो ना म्हूण ताका तिळची. आनी ताणें कोणाय लागीं काजार जावच्यान म्हजी अडकळ ना म्हूण ताका समजय.
जायत जायत म्हणलें हांवें ताच्या समाधाना खातीर. ताच्या पत्नीक तूं दुसऱ्यांक आजार जा म्हूण हांव सांगू, तूं दुसऱ्यांक आजार जा म्हूण हांव सांगू. पूण मोग ती पावीत करची आलोचना मात्र हांवें खंडीत केल्ली. कित्याक सुंदरीक आनी सड जावन प्रभाकरान वर्णिल्ल्या त्या नाकाक पळोवची आशा म्हाका लागली. व्हडा संतोशान प्रभाकर म्हज्या कुडांत भायर सरून गेल्लो. हात पांय ताचे थिऱ्यार नावानांतले वरत्या कश्टांनी तो चलतालो. तरी ताच्या तोंडार आतां समाधानाचो प्रकाश फांकलो. पगलाल रावून ताणें म्हणलें, आनी जाल्यार हांव मरतां धन्या, आनी जाल्यार हांव मरतां. लक्का शेट्टीच्या हातांत हांव देवान म्हाका वांचयलो ह्याच खातीर. आशा संपयनासतना हांवें मरा न्हय म्हणल्या खातीर. आनी जाल्यार हांव मरोंक तयार आसां. संवसारान म्हाका आनी कसलीय आशा ना. तुका मस्त देव बरें करूं, तुका मस्त देव बरें करूं. म्हणून तो भायर सरून गेलो. दुसऱ्या दिसा फांत्यार हांव मंगळूर पावलो. त्या दीस म्हाका रजा आसली जाल्ल्यान प्रभाकरान दिल्लें काम मुंदोरसूंक हांवें येवजिल्लें. 11 वरां भितर म्हजीं इतर कामां तिरसून हांव सोलोनूच सुटर पेटे पावलो. मुन्सिपाल्टीच्या इस्कॉला फाटल्यान थोडीं बिडारां आसलीं, पूण तसलीं बिडारां लागसारच साबार कडेन दुसरीं आसलीं. आतां खंय म्हूण सोदचें, कोणा लागीं विचारचें. 11 जाल्लें बरी जाता म्हूण हांव इस्कॉला लागसारच आसच्या बिडाराच्या लायनीक पावलो. सुरवेचें घर म्हूण प्रभाकरान सांगिल्लो उडास तशें त्या बिडारा लागीं गेलो. दार उक्तेंच आसलें, पूण मुखल्यान कोणी दिसनातली. थोडो आवाज करतेस मध्यम स्त्रियेची एकली स्त्री भायर आयली. तिच्या तोंडार हांवें पळयलें. सांगचें तसलें कांय नाक न्ही तें. बदलाक भरादीक त्या व्हड नाकार ते दीस व्हड एक मुगुती तोपली आसली. कोण जाय तुका म्हणाली ती तुळवेन रागाणशें. हांव तिच्या तोंडाक पळयतां तें लेखून तिका राग आयिल्लो जायचें. म्हाका म्हजीच लज भोगली. त्या वाठारांत हांव प्रभाकर असो बिडार सोदतना वाटेर मेळिल्ल्या स्त्रियांच्या तोंडार सुंदरीचें नाकय सोदतालो. बेजार करिनाका, हांवें म्हणलें तुळवेन भाशेन. हांव सुंदरी म्हणल्या स्त्रियेचें घर सोदून आयलां. तिच्या घोवान म्हाका बेंगलोर तावन धाडलां. हांगासर त्या नांवांची कोणी आसात वे? थोडो वेळ ती चिंतीत रावली उपरांत, सुंदरी, कोण सुंदरी? तिणें म्हाकाच फाटीं सवाल केलें. हांगा सुंदरी म्हणली कोणी नात. अळे ओ त्या मुखल्या घरा सुंदर म्हणलो चेडो जाल्यार आसा. तिचे लागीं उलोवन कांय फायदो ना म्हूण म्हाका भोगलें. तरी हांवें आनी एक सवाल केलें. तुमी ह्या घरांत येवन कितलो तेंप जालो? 1 वर्स जाता म्हणाली ती तक्षण. त्या आदीं हांगा कोण रावताली? हांवें आनी एक सवाल केलें. वय आमी येवच्या आदीं एक स्त्री हांगा आसली खंय. तिचें नांव मावणें ना, पूण ती सोदातलो बेंगलोर आसलो खंय. तुवें सांगची ती स्त्री जावंक पुरो, पूण ती आतां हांगा ना. तिणें हें घर सोडल्यार न्ही वे आमी हांगा आयल्या. हांव ताचे विशीं म्हाका सर्ती कांय कळीत ना. तिणें सांगलें आयकून हांव निराशी जालो. तर सुंदरीक आनी खंयसर सोदचें? हें घर ताणें सोडूंक कारण कितें काय अशें चिंतना एकाच दिसांनी म्हाका प्रभाकरान सांगिल्ल्या म्हातारे उडास आयलो. देखून हांवें विचारलें, कुशीच्या बिडारांत कोण रावतात? थंय कोणी नात, एकली म्हातारी मात्र आसा म्हणाली ती स्त्री. म्हाका थोडो भरोसो देंवन आयलो. तर सारकें म्हणलें हांवें तिका. कुशीच्या घरांत एकली म्हातारी रावता म्हणून बेंगलोरच्या मनशान म्हाका सांगलां. तिचे कडेन म्हाका उलयचें आसलें म्हणलें हांवें. तूं तिका चिके भायर आपय म्हणल्या परी नटन करून. म्हज्या सवालांक जापी दिवन ती तकली आसतली. ती हुशार ना, भितर न्हिदल्या, तूंच आपय तिका. जडायन तिणें म्हणलें आनी भितर सरली. भाणू भायल्या मेटार दवरून बागला लागीं रावन वळून आजेर आजे म्हूण तुळवेन उलो दिलो. भितर तावन कसलोय आवाज ना. दुसऱ्या फावटी आपयतना इल्ली पिनगोणी मात्र आयकली. दैर एकटावन हांव आड आसलें बागील लोटून भितर गेलो. भितरल्या काळोखांत एक मांद्री सोडयली आनी त्या मांद्रेर कोणी तरी एकली न्हिदल्या तशें दिसतालें. हांवें तिचे लागीं सरून परत आजे आजी म्हूण उलो केलें. परत्यान पेन घाली आनी उपरांत कोंकली काडून ये राव म्हणून उठोवन बसूंक प्रयत्न करी लागली. नाका नाका तुवें उठचें नाका म्हणलें हांवें. तक्षण ती आडावन त्या बराबर हांवें फाटीं घुंवळ येवन
मुखलीं दोनीय बागलां सारकीं उक्ती गेलीं. बायलो उजवाड थोडो भितर सरलो जाल्ल्यान कुडांतलो काळोख भायर धांवलो. हांव तिच्या लागसारच बागोवन बसलो. वळख धरच्या खातीर माट्यांनी आसले दोळे तिचे भायर येवंक उड्डातात तशें दिसतालें. कोण गाय म्हणलें सवाल तिच्या मिरयेंतल्या तोंडार उदेल्लें. हांवें चड लांब आयकली ना. आजी, हांवें म्हणलें तिका वळवताळ्यान, तुका म्हजी वळख ना देखून गडबड नाका. पूण म्हाका तुजी वळख बेंगलोरांत आसच्या प्रभाकरान सांगल्या आनी ताणेंच म्हाका हांगासर धाडलां. प्रभाकराची पतीन सुंदरी खंय आसा? तिच्या तोंडाचो चारो बदल्लो. गैऱ्या दिश्टींची अस्कत दोळे म्हजी वळख धरूंक परतून उड्डाले. हांव तिका आनीकय लागीं सरून बसलो आनी मांद्रेर आसलो तिचो हात वळो धरलो. तिका धैर्य लाबून दी म्हणल्या उद्देशान. जायतो वेळ ती म्हाका पळयत रावली. उपरांत म्हज्या सवालाक जाप दिवच्या बदलाक आपलो हात म्हज्यांतलो निसरावंक तिणें फाटीं ओडलो. आजे, तुवें भिवोवची कांय गरज ना. हांव प्रभाकराचो इश्ट. ताणें म्हाका सगळी संगत सांगल्या म्हणलें हांवें परत्यान तिका धैर्य दिवन. सांग, सुंदरी खंय आसा? कोण सुंदरी? तिणें म्हाकाच फाटीं सवाल केलें. हांव शिरीं चुकलो. तरी सांबाळून म्हणलें, कुशीच्या बिडारांत रावतालें तें, ताका तुज्या आदीन सोडून प्रभाकर बेंगलोर गेल्लो. ती वळू पिरंगाली तरी तिचे दोळे म्हज्या तोंडाकच पळयताले. हांव कोणायकी वळखना म्हणाली ती थोड्या वेळान. उपरांत न्हिदल्या कडेनच इल्लें हळुहळून परत्यान पिरंगाली. म्हाका कांय तांकाना म्हणाली दोळे धांपून आनी हात भाशेन, तूं वच वच तूं आं वच म्हणल्या बरी इशारो कर. हांवें केल्ली चूक आतां म्हाका समजली. एका दिसांनी सुंदरीचो प्रस्ताव काडिल्ल्यान म्हातारेक म्हजेर दुबाव जाल्लो. उपरांत तिणें हांवें खंयच्या रितीन समजयल्यार सारकी जाप दिली ना. तरी हांवें हट सोडिनासतना गुंडावन थोडी सवालां केलीं. एक फावटी मात्र ती म्हणाली, तें वर्सां आदींच घर सोडून गेलां. खंय गेलां आपणाक कळीत ना. सर्तीक तिणें कितेंच सांगलें ना. निराशेन हांव थंय फाटीं आयलो आनी कितें करचें. बगलेच्या थोड्या घरांनी हांवें विचार केलो, पूण तांकां कोणायकी सुंदरीची खबर कळीत नासली. म्हातारी जाणा आसली तरी सांगूंक तयार नासली. म्हाका भारीच निराशा भोगली. सुंदरीक पळोवनची म्हजी उर्बा निवळून गेल्ली. प्रभाकरान वर्णिल्ल्या त्या नाकार दिश्ट घालची, एका तरणाट्याक आपलो जीव पर्यंत होगडावंक कारण जाल्ल्या त्या नाकाची सुंदरता, ताची सकत पारखुंची आशा, ती बेंगलोर तावन हांवें वावून हाडिल्ली तसली आतां चुरान चूर जाल्ली. करसिल्ल्या वेळाचो आनी भोगल्ल्या निराशेचो आटव करीत हांव घरच्या वाटेक लागलो. आनी तवळ मुखार तावन येवनसो त्या वाठाराचो टप्पाल पेदो म्हज्या दिश्टीक पडलो. हाचे कडेन खबर काडयत म्हणलें म्हज्या मतीक सुचतालें आनी ताका रावून हांवें सुंदरी विशयांत ताचे लागीं विचारलें. तो सुंदरीक वळखतालो. 3 वर्सांत हांव त्या वाठाराक कागदांचे बटवाडे तस्सू करतलो जाल्ल्यान प्रभाकरान धाडिल्ली मनी ऑर्डरां सुंदरीक तस्सू पावयतलो. ताचे तावन थोड्यो संगती कळीत जाल्यो म्हाका. सुंदरी 1 वर्सांत हांव त्या घरांत ना. ताणें घर सोडच्या 7-8 म्हयने आदींच ताका येवचे पयशे बंद जाल्ले. त्या वेळार केदाळय ती आपणा लागीं ते कागदा विशांत पयश्या विशांत विचारतलें. पूण उपरांत ताणें विचारचेंच सोडलें. तें घरांत आसतलें जावंक पुरो, पूण आपणें ताका पळोवंक ना म्हणलो तो. पूण फाटल्या 1 वर्सांत हांव सुंदरीन घर सोडलां म्हूण संगत तो जाणा आसलो. हांवें ताका म्हजी गरज विवरसिल्ली. ताच्या घोवान आपणाक ताचे लागीं गरजेन धाडलां म्हूण सांगलें आनी कुशीच्या घरा म्हातारी भियान आपणाक संगत लिपयता म्हणून नितिळसिलें. टप्पाल पेदो म्हाका पळोवन वळखतलो जाल्ल्यान म्हाका कुमो करूंक तयार जालो. सुंदरी खंय गेलां म्हणलें म्हातारेक खंडीत कळीत आसतलें म्हणालो तो. तुजी ती वळख नातल्यान भियेल्या आसतली. म्हजे संगी हांव तिका समजोवंक प्रयत्न करतां अशें ताणें म्हाका परतून म्हातारेच्या घरा आपोवन व्हेलो. सुरवेर म्हातारी पेद्या कडेन तशेंच उलयली. आखरेक तिणें तोंड सोडलें. सुंदरीन ही गजाल कोणायकी सांगूंक नजो म्हणलां म्हणाली ती कंतीनशें. उपरांत तिणें खरी संगत सांगली. सुंदरी हुशार ना. तें वर्सांत हांव कंगनाडीच्या कातीच्या पिडेच्या वार्डांत दाखल जालां. प्रभाकर आयिल्लो तरी आपूण खंय आसा तें सांगूंक नजो म्हणली ताकीद ताणें आपणाक दिल्या म्हणाली म्हातारी. आयकून आंगार
शेळेक उदक ओतल्या बरी बगलें म्हाका. हांव थंयच कुसकोन बसलो. उपरांत हांवें तिका जायतीं सवालां केलीं, तरी तिचें तावन इतलेंच कळीत जालें की प्रभाकराचे पयशे येवचे बंद जाल्या उपरांत सुंदरी भोव कश्टार आसलें. त्याच वेळार ताका पिडा सुरू जाल्ली. पूण पिडा जून जाता सरी सुंदरीन आपल्या पिडे विशीं म्हातारेक सांगलें ना. घरा भितरच तें रावतालें. उपरांत एका दिसा म्हातारेच्या सुवत्तायेक तें खंगाडी आस्पत्रेक गेल्लें आनी आतां थंयसरच आसा. आस्पत्रेंत दाखल जाल्या उपरांत म्हातारेनी ताका पळोवंक ना. पोस्टमॅन आसूं ताच्या कुमके खातीर हांवें उपकार भावडलो आनी हांव घरा फाटीं आयलो. तकली म्हजी जड जाल्ली. प्रभाकरान ताची निमाणी आशा पोंताक पावयता म्हणून हांवें भास दिल्ली. पूण आतां हांवें कितें करीत? जायतें चिंतून निमाणें हांव त्याच दनपारांच्या 4 वरांचेर खंगनाडी बाई सरलो. आस्पत्रेंत म्हाका थोड्यांची वळख आसली जाल्ल्यान सुंदरेची खबर मेळोवंक कश्ट जालें ना. हांव कातीच्या पिडेच्या वॉर्डांत आसच्या सिस्टरीक भेटलो आनी संगत विवरसिली. सुंदरीच्या घोवान आपणाक धाडलां आनी सुंदरी लागींच आपणाक खासगेन उलोवंक आसा म्हूण हांवें तिका सांगलें. हांगासर एडमीट जाल्ल्यांक तिणें येदोळ कोणायकी भेट दिवंक ना म्हणाली सिस्टर. कितेंय गरजेचें सांगोंक आसा तर म्हजे लागीं सांग, हांव तिका सांगता म्हणाली ती पयलें. हांवें तिका मोगुतीची खबर सांगूंक नासली. मोगुती खुद्द हांवेंच सुंदरीक दी जाय म्हणली म्हजी आशा जावन आसली. देखून हांवें म्हणलें, संगत ती घोवा बायले मदली सिस्टर. तिच्या दादल्यान सांगिल्लें तें हांवेंच खासगेन तिका सांगा जाय पडलां. देखून कशेंपणी म्हाका तिचे लागीं भेटचो अवकाश करून दिल्लो तर तुजो उपकार जातो. 2 मिनटां मात्र हांव तिचे लागीं उलयतां. हांवें परतून विचारल्याक सिस्टरीक थोडी दाक्षिण जाली जावंक पुरो. देखून आपूण प्रयत्न करता म्हणून म्हाका बसोवन सांगून ती भितर गेली. थोडो वेळ हांव सिस्टरीची वाट पळयत राखून बसलो. प्रभाकराचें काम आजच तिरसोन सोडी जाय म्हणल्यार हठाक हांव पडलो. कितल्या कश्टांनी तरी मोगुती सुंदरीक फावीत करी जाय आनी प्रभाकराक दिल्ली भास पाळी जाय. सकाळीं तावन ह्या संगती फाटल्यान नासून तकली म्हजी विरार जाल्या. सिस्टर थोड्या वेळान फाटीं आयली. तोंड तिचें गंभीर आसलें पळोवन म्हजें काम जावचें ना म्हणलो दुबाव म्हाका उपजालो. आपल्या कदेलार बसून तिणें म्हणलें, तें बिलकूल आयकलें ना. कोणायकी भेटचें ताका खुशी ना. हांवें ताका तुजी गजाल समजायल्या आनी म्हज्या वत्तायक मात्र 2 मिनटां तुका उलोवंक तें मेळटलें. हांवें समाधानाचो स्वास सोडलो आनी सिस्टरीचो मनपूर्वक उपकार भावडलो. उपरांत तिणें म्हाका भितर आपोवन व्हेलें. एका धाकट्या हॉलाक आमी पावल्या. थंयसर म्हाका रावोवन ती बागलांतल्यान मुखार गेली. लागसार कोणीय नातली. पयस तावन थोड्यांनी उलोवचे आवाज मात्र आयकतलो. हांव सिस्टरीक राखून धम बांदून म्हणल्या बरी रावलो. भोंवतणी वखदांचो वास नाकाक आदाळटलो. थोड्या वेळान फाटीं आयिल्ल्या सिस्टरीन तें आयलें उलय म्हणलो इशारो दिलो आनी म्हाका उतरन ती पार्लराक फाटीं गेली. हांवें रावल्ल्या हॉलाच्या बागलार दिश्ट घाली. एक सावळीशी थंय आयली आनी बागलार रावली. हांव लागीं गेलो. निळश्या देगेच्या धव्या कापडार एक स्त्री थंयसर बागलाच्या दरवाट्याक ओणकून रावली. म्हाका पाट करून ती रावल्ली आनी पालव तिणें माथेंभर गुटलायलो. कशें उलोवणें सुरू करचें तें म्हाका कळ्ळें ना. हळटाची एक कोंकणी काडून हांवें म्हणलें, तुजो पती प्रभाकर म्हाका बेंगलोर मेळिल्लो. तिचे तावन कसली प्रतिक्रिया आयली ना. ताणें तुका रेखात धाडून दिल्यात आनी तुजी खबर समजून घेवंक म्हाका सांगलां. हांवें चिके व्हडल्यान सांगलें. तरी कसलोय आवाज मुखार तावन आयिल्लो ना. आतां आनी कितें उलोवचें तें म्हाका कळना जालें. सुंदरीची पाट मात्र म्हाका फुड करनासली जाल्ल्यान ताच्या तोंडार जावची खुणां म्हाका देखूंक म्हज्यान असाध्य जालें. घोवाची खबर सांगतना ताका संतोश भोगता या राग येता तें हांव पारखूंक शकना जालो. हांवें बोल्सांतली मोगुती गुटलायली, खगदाची पोटली भायर काडली आनी ती सोडयली. ताणें तुका एक काणीक दांड दिल्या म्हणलें हांवें 2 मेटां मुखार काडून. म्हज्या मेटांचो आवाज आयकून सुंदरी रावल्या कडेनच चिक्के हाल्लें आनी परत्यान ताणें पालो माथ्यार सारको ओडलो. तूं उलयनाय कित्या? तुमची सर संगत प्रभाकरान म्हाका सांगल्या आनी म्हजे लागीं भियोवची गरज ना. हांवें म्हजो ताळो आनीकय वाडयलो. आतां सुंदरीचें माथें सकला बागवालें आनी तें हुस्कारन रडोंक लागलें.
थोडो वेळ हांव मौन रावलो. रडणें थांबतस तसो बारीक थळो म्हाका आयकलो. तो कसो आसा? प्रभाकर बरो आसा. सदांच तुजो उडास काडटा. हांवें जाप दिली. दयेकर ताका म्हज्या पिडेची खबर सांगिनाका. तो थंयच पयस आसूं दी. आनी एक काजार जावं दी. ताणें म्हज्या खातीर येदोळ कश्टाल्लें पुरो. तें परत्यान रडलें. चूप धारयेच्या सुरयेन कोणगी म्हज्या काळजा वयर सवकास गीट वडटा तशें म्हाका भास जातालें. 2 दुबळ्या काळजांच्या मोगाच्या गिरेस्तकाये मुखार हांव मौनपणी साक्ष जावन रावलों. परत्यान सुंदरी उलयलें. तुवें ताका कितेंच सांगूंक नजो. हांव मेल्यां म्हूण तुवें ताका तिळशी जाय. न्हय तो परत्यान काजार जावचो ना. म्हजे खातीर तूं हो एक उपकार करशी गी. सुंदरी सवकास उलयतालें. तें उलयतना तितल्याच सवकासायेन म्हज्या काळजाचो शिरो धरून तें ओडतालें. हांव ताका कसली जाप दिवं. तरी हांवें म्हणलें, आनी तो परत्यान म्हाका मेळचो ना. कालच पयल्या फावटी बेंगलोरांत तो म्हाका मेळलो. आनी हांव तुमच्या घरा लागसारच वेलेंशांत रावतां जाल्ल्यान तुजी खबर ताणें म्हाका सांगली. ताणें तुका पावीत करूंक एक वस्त म्हजे लागीं धाडून दिल्या आनी ती तुका दिवंक हांव आयलां तितलेंच. सुंदरीन एक लांब श्वास भितर घेवन भायर सडून आवाज आयकलो. कसली वस्त ती? विचारलें ताणें हळू ताळ्यान. तूंच पळय. ती तुवें पळयल्यार तुका व्हरतो संतोष भोगतलो म्हणटालो प्रभाकर. धर घे. आनीक 2 मेटां मुखार वचून हांवें मूग ती घेतलो. म्हजो हात मुखार व्हेलो. आतां निमाणें तरी सुंदरीक पळोवचो संदर्भ म्हाका लाबलो. तें सवकास म्हज्या कुशीन घुंवलें. आतां तें म्हाका फुडकन रावलें. ताणें ताचो हात मुखार हाडटना हांवें ताच्या तोंडार दिश्ट घाली. तटक्क जालो हांव. तटक्क जालो. एका घडयेक म्हजो उस्वास रावलो. मोगुती वड्डावन सुंदरीक दिवंक मुखार व्हेल्लो हात म्हजो कामतालो. प्रभाकरान वर्णिल्लें तोंड पळोवंक अत्रेकच्या म्हज्या दोळ्यां मुखार आतां तें तोंड रूप दिसतालें. पूण त्या तोंडार नाकच नातलें. नाकाच्या जाग्यार व्हड एक बुराक आसलो. कोडाच्या पिडेन सुंदरीचें सोबीत नाक ग्रासिल्लें. कोडाच्या पिडेन सुंदरीचें सोबीत नाक ग्रासिल्लें. आनी त्या नातल्या नाका खातीर हांव सुंदरीक मोगुती वड्डायतलों. आनी त्या नातल्या नाका खातीर हांव सुंदरीक मोगुती वड्डायतलों. बँडेज आनी रेवडायिल्लो सुंदरीचो हात मुखार येवच्या आदींच हांवें म्हजो हात फाटीं हाडलो. हांवें वेळ काडलो ना आनी थंयसर रावंक म्हज्यान साथ दिनातलें. एकासरा हांव थंय धांवलो आनी हॉलांत हांव भायर धांवन आयलो. पार्लरांत सिस्टर नातली. दामोदरले भोगना म्हजे एकासाने काड तुटुल्ल्या बरी फासळ्ळे आनी हांव लागशिल्ल्या बांकार खुस्कोन गळगळ्या रडलो. आनी हांव लागशिल्ल्या बांकार कुसकोन गळगळ्या रडलो. देव बरें करूं.